आमच्या मनान तेजो उगडास करुया. आनी ती आस पुरी कोत्ता तो एकलोच. ताका आमी देव म्हणटा. देव केन्ना कोणाक दिश्टी पडोंक ना. पूण देवाचो उपकार पळोवपाक जेजू संवसारान मनीस जावन दिश्टी पडलो. आमी ताका पळोवंक ना. आमच्या वडिलांनी ताका पळयलो, तेज्या लागीं ते उलयले, तेज्या बरोबर रावले, तेज्या बरोबर ते जेवले. आनी तेणी दिलेल्या तांच्या उतरा वरवीं आमी तेजेर बावाट दवरून आमी जेजूक देव म्हणूंक पावले. कित्याक तेज्यो कन्यो पळोवन, तेजीं उतरां आयकून आनी ताजें जिवीत निहाळून. आयज अशेंच कितें आमच्या आयच्या दिसाक आमच्या जिवितांत तेच नियाळ करूंक तो भावार्थ आमचो. आनी तो भावार्थ जावन आसा एक ओतिम्यांचो गूट. हो कुडीक उजार जायना भावार्थ. कित्याक कूड दिश्टी पडटा, कुडीचो वावर दिश्टी पडटा. ओतिम्याचो वावर दिश्टी पडना. पूण जेन्ना तो तयार जातरीच आमच्या दोळ्यांनी कुडीच्या दोळ्या कुडीक आमकां पळोवंक अनुभवूंक मेवता. हेका लागून आयज आमी ह्या जाग्याचेर देवाक उलो मारून देवाक आर्गां दिवया. ह्या आयच्या दिसा पासत, ह्या वेळा पासत हो वेळ आमकां देवान दिला. हें आमकां जिवीत दिलें. जिविता पासत ह्या जिविताक एक भलायकी आमकां दिल्या. हे भलायके पासत आनी हे मनशा कडेन आमकां एकामेकाक दिवंक जायना. ह्यो वस्तू, ही भलायकी एका मनशान दुसऱ्याक दिवंक जायना, ट्रान्सफर जायना. ती फकत देवान दिवंक जाता. आनी तो गूट देवाचो. आनी तो गूट आमकां एकामेकाक अनुभवूंक देवान आमकां आयज हिंगा जाग्यार देखून देवाक आमी आर्गां दिवया. आमचें मागणें जावन आसा फकत देवान कितें आमकां दिलां तें उगडास करूंक आनी देवाची वाखाणणी तुस्त करूंक, देवाक आर्गां दिवंक. हेंच आमचें मागणें. आनी हें मागणें ओतम्याचें. ओतम्याचें मागणें खंय ओतमो आयकोता, ओतमो वळखता आनी ओतमो ओतम्याच्या आदाराक येता. तर तूं हांव जावन आसा एक ओतमो. आनी जेन्ना आमच्या ओतम्याक तान भूक लागता तेन्ना तो ओतमोच, देवाचो ओतमो आमची तान भूक भागयता. आनी आमचो ओतमो आमच्या आवाजांतल्यान, आमच्या उतरांतल्यान देवाक उलो मागता, देवाक वाखाणटा. तें देव आयकोता आनी आपलो सुभाम आशिर्वाद आमचेर देंवयता आनी आमच्या जिविताक कुशालकाय दिता. तर आयच्या दिसा कसलेंच देवान आमकां हें देणें दिलां म्हूण ह्या जाग्याचेर जें कितें कोणाक कितें उणें आसा अशें दिसता जाल्यार कोणाक कांय उणें दिवंक ना. देवान उणें करून धाडूंक ना. देवान आमकां सगळें दिलेलें आसा. तें आयच्या दिसाक आमकां देव अनुभवूंक ती कृपा दिता म्हणून आमी देवाक आर्गां दिवया. आनी सगळीं बाराबर हालेलुया, 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 रबशीर बला बशत हालेलुया, 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 बशीर bara 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 hora bashira bara bara basha baba bala basha hora bashira bara 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 hallelujah, 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 hora bashira bara 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 basha hallelujah, 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 just thank you Jesus, hallelujah, 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 rabashira barabalaba, hallelujah, 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 just thank you Jesus, hallelujah, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. तुमचे दोळे उगडात, एकामेकाक पळयात, आसात मातशें आसल्या तोंडान पळयात, हां, एकामेकाक हात दियात.
बसात. देव बरें करूं. खुशालकाय एक तुमच्या मोगा बसत तुमचें हास्ये तोंड पळोवन म्हाज्याय तोंडाक हांसो येयलो. म्हाकाय बरें दिसलें. हालेलुया. थँक्यू जिजस. हें बरेंपण खंयच्यान येता आमकां? देवांतल्यान. देवाक वायटाची तावणी लागना. देवाक राग म्हळ्यार ना. देवाक मोग आसा. आनी हो मोग आहा म्हणटच हो मोग आमी काळजांतल्यान मोग केलो म्हणटा न्हू. मोग खंय जाता? खरो काळजान मोग जाता? प्रेस गॉड. मग खंयच्यान खंय दिश्टी पडटा? काळजान दिश्टी पडटा? कन्यान दिश्टी पडटा. कसले कन्या कोत्ता? म्हाका तुमचो मोग दिश्टी पडटा तुमच्या तोंडाचेर. आसतात तुमी एकामेकाक पडून मोगान. मोग घाल्यार हांसोंक जाता. राग घाल्यार हांसोंक येता ना. आमचो मोग दाखयता आमच्या तोंडार. जे काळजान कितें बसता तें आमच्या तोंडांतल्यान रुपण्यांतल्यान. आनी जावन आसा पयली कोन्नी. कोन्यांनी म्हणटा भयण म्हाजी. खरें कोन्यांनी. पूण कसली कोन्नी? खुशालकायेची कोन्नी. आमचें रुपणें दाखयता म्हज्या जिवितान कसली कोन्नी आसा. राग आसा काय मोग आसा. तो मोग आमच्या तोंडार. हो मोग खंयच्यान येता? देवांतल्यान. कित्याक देवांतल्यान येता? देव म्हणल्यार मोग. व्हेरी गुड. जाणात तुमी. तर आमकां दूद दिवपाची गरज ना. आमी वाडल्यात मातशी. पूण आमकां कितें जाय आतां? मातशें निबर जेवण जाय. भुरगीं वाडल्या उपरांत कितें करता आमी? मातशें निबर जेवण दितात न्हू. म्हणजे पेज दितात, बिस्कीट दितात. म्हणून ते भशेन आमी आतां कितें निबर जेवण जेवंक शिकया. चिकन मटन खावया काय बिस्कीट खावया? डायरेक्ट चिकन मटन खावया. व्हेरी गुड. गॉड ब्लेस यू. थँक्यू जिजस. तर चिकन मटन खातलो जाल्यार आमी देवाक कसो अनुभवतात? आतां कळटलें चिकन मटन खावंक जाता जाल्यार. देव खावता तुमी वो ना? आं खंय पळयला? मातशें मोठ्यान उलय आतां. ताच्या उतरान. व्हेरी गुड. देव देवाचें उतर. देव देवाचें उतर. देव आमच्या मदें जियेता. आपल्या उतरा वरवीं जियेता. वय काय ना? हय. प्रेस गॉड. तो देवाक आमी उतरांतल्यान ओळखूंक जाता. आतां सकाळीं आमी उठोन कितलीं देवाचीं उतरां उलयल्या आनी कितलीं म्हाज्या गरजेचीं उतरां उलयल्या. संवसाराची गरज. आं कुशीन काडलें तुमी? कुशीन काडलें? सकाळीं उठोन कितें कितें केलां आमी? पयलीं देवाक आर्गां दिल्या. आर्गां दिल्या. व्हेरी गुड. आमी काय येवन हांवें तेच केलां सुरवात. आमी पयलीं म्हणी कितें आसा? कितलें देवाचें आनी कितलें संवसाराचें. संवसार, देंवचार आनी कूड. आमी देंवचाराक आमी पयस कोत्ता. वय काय ना? ताका आमी पयस करूंक दवरूंक जाय. आमकां कितें जाय? मोग जावो. कितें जाय आमकां? उलय आतां. कितें जाय आमकां? मोग खंयच्यान येतलो? देव कसो मेवतलो? उतरांतल्यान. म्हणून आमी कितलीं देवाचीं उतरां उलोवचीं पडलीं? मोगाक जाय तितलीं. मोग करून पुरो जाता? मोग करून पोट भरता? मोग करून धादोशी जाता ना. जितलो कोत्ता तितलो आनिकूय मोग जावो. वय काय ना? हो देव आमकां सदांच जावो. आमच्या जिवितान आमकां गरज आसा देवाची आनी तो देव आमच्या जिवितान वाटला. आमकां गरज आसा मोगाची. आनी हो मोग जावन आसा स्वर्गींतान आयिल्लो मोग. खंयच्यान येता? स्वर्गार्थान. आनी ताजें नांव जेजू. ताजें नांव कितें? जेजू. आनी तो स्वर्गार्थान देंवोन येयला आनी तेणें आमकां बसायलां. हांवें तुमचो तसो तुमी. तेणें कसो मोग केलो जाणा तुमी आतां? आमचो मोग कसो केलो? सॉरी? आं खुर्साचेर तेणें आपणाकूच ओंपून दिलो. खुर्साचेरूच तेणें आपलें जिवीत समोर पिलें. तो खुर्साचेर मेलो जाल्यार आमचो मोग कसो केलो? आमचें पातक म्हळ्यार आमची वस्कोताय.
आमचें दुयेंस, आमचें कश्ट, आमचें उणेपण ताणें ते आपले कुडीन अनुभवले आनी आपलाची कूड आयज आमकां दिल्या. आयज आमी एकलोय ना ते भाशेन. तो क्रुसाचेर कसो आसलो? घायल जाल्लो, रगत व्हांवतालें, कोणें मारलेलो. आयज आमकां कोणें मारून हिंगा पावल्या आमी? ना. कितें एक तरी घावो जावन येयल्या आमी? ना. तानेन भुकेन येयल्या आमी? तान कसली कुडीची तान घेवन आमी येवंक ना. कुडीची बूक घेवन आमी येवंक ना. ऑलरेडी आमी दादोशी जावन येयल्यात. टायमार आमकां हिंगासर कुडीचें जेवण आसा हें आमी आजी फुड्यान जाणा. वय काय ना? आमी हिंगा येवन उपाशी वतलीं, हिंगा येवन आमकां उपाशी वसोंक पडटलीं, असलें कांय ना आमच्या मतीन. चिंतलां तुमी कोणें? कोणाक उपाशी वसोंक पडटा? ना. कित्याक? देवाचें घर मोगाचें घर. देवाचें घर आनी ज्या जाग्याचेर मोग आसा त्या जाग्यार बूक ना. त्या जाग्याचेर बूक ना. मोग वांटा. जशें देवून आपल्या जिवितांत जेन्ना तो 2-3 दीस देखून ताच्या वांगडा लोक आसलो, ताका जेवण नासलें आनी जेजून ताचेर नदर मारली आनी ताका चुचुरे दिसले तेजे. आनी ताणें मागीर वाटेक वयता आसतना घरा पडत म्हणून म्हाका भिरांत दिसता. ताका कितें तरी खावंक दिवया. आनी ताणें कितें केलें? मातशें व्हडल्यान सांग न्हू. भियोन सांगता तूं? न्हय, व्हडल्यान सांग. कितें केलें? कोणा कडेन कितें आहा काय विचारलें. तुम पळय कोणाक कितें आसा? आयज हांव विचारता, तुमकां भूक लागल्या? ना. ओतमी पावल्या. तुमकां कोणा कडेन कितें आसा? ओतम्याची बूक मारपाक तें आमी एकामेकाक वांटया जाल्यार आमी बुकेन उरतलीं. एकामेकाच्या आदारान आमी आमची बूक म्हणून आमी वाडटलीं. तेच भशेन ती ओपार जेजूची कुडीच्या जेवणाक ताणें ते 5 उडे घेतले, आशिर्वाद घातलो, बापाक उलो मारलो आनी ते सगल्यांक वांटले. आयज म्हाका कडेन जायत तें काम करपाक? ना. तुकोडे कोणा कडेन जायत काय? ना. पूण ओतमीक देवान दिलेले आसा तो उंडो घेवन आमच्यांनी एकामेकाक वांटूंक जाता. जाता काय जायना? म्हाका कडेन एक बासावणी आहा, तुका कडेन एक बासावणी आहा, त्या कडेन एक गोवायकी आहा, तेजे कडेन आनी कितें आहा. आमी तें एक केलें, आपणाची गोवायकी सांगता, पूण इतल्या लोकांची आमची बूक वाडटा आनी आमची बूक पेकता. हा ताका हे भाशेन जाल्यार म्हाकाय जातलें. म्हाजी आस वाडटा. वय काय ना? हय. तर हेका लागून आयज आमी त्या खुर्साचेर नदर मारून आमची बूक मारूंक वावरया. तुमच्या घरान पुलीस आसा? कितलीं जाणां आमची सगळीं क्रिस्तांव? आतां भारत कितलीं? दुसऱ्या धर्मांची कोण आसा? प्रेज गॉड. तुमचे कडेन कुरीस ना बाय घरा? क्रिस्तांव ना, दुसरे धर्माली बाय भयणी कडेन कुरीस आसा? ना. काय नजो. तूं तुजेर नदर मार. तूं एक कुरीस. हांव कोण? हांवें म्हाजेरूच नदर मारूंक जाय. जरी जेजून त्या कुर्साचेर उमकडून आमकां सगल्यांक कितें केलें? बोगसणें दिलें. बापा तांकां तुज्यान दिवंक जातलें? जायना? तुजे फामिलीन वो तुज्या आवय बापायक, तुज्या भाव भयणाक, वो तुजी फामील भुरगीं आसा त्या भुरग्यांक तुज्यान बोगसूंक जावचें ना? मागीर ना कित्याक म्हणटा? जरी जर तूं तुजेर नदर मारिना, तूं कोण तें, जाल्यार तुजे कडेन जावचें ना. हांव तर म्हजेर नदर मारिना, हांव कोण तो, जाल्यार म्हाका कडेन जावचें ना. कित्याक? म्हाका कडेन ओतमीक देणें ना. तो मोग म्हणटा तो ना. म्हाका कडेन कितें आसा? आपसुवार्थीपण.
म्हाका दी, म्हाका दी, म्हाका कितें मेवतलें, म्हाका कितें मेवतलें, हांवें तुका दिलें म्हाका कितें मेवतलें, हें तर आहा जाल्यार म्हाज्यान तुका दिवंक जायना. जातलें ना. म्हणून आमच्यांनी आमकां हिंगासर आमी आशेन येयल्या, कितें करूंक आयल्या, कितें तरी शिकोंक. आतां सांगलां न्हू, म्हाका कडेन कितें आहा तें दिवंक आनी दुसरें कितें आहा तें हांव घेवंक. आनी आमकां लुकाच्या शिववर्तमानान 6 वरान 30 आनी 8 वडीन कितें सांगता तें वाचया. सगळीं शिकया, शिकतलीं न्हू, शिकया न्हू. बरें, कितलीं जाणां जाणा तिका कितें बरयल्लें आसा तें? एक. आनी कोण जाणा तातूंत काड. लोकाचो शिववर्तमान 6 30 आनी 8 वड. बरें, आतां आमी जाणा ती भयण वाचतली. बाय वाच. आतां एकलें वांटा दियात दियात आनी तुमकां देव दितलो. देव दितलो. पुरो. आतां तुवें म्हणत दियात आनी तुमकां देव दितलो. पळय, सवकास म्हणत, एकामेकाक आयकोंक येता तशें म्हणत, एकामेकाक समजता तशें म्हणत, तेन्ना आमी शिंगतलीं. दियात आनी तुमकां देव देव दितलो. आतां म्हाका सांगात, कितें दिवंक जाता तुज्यान आनी म्हाज्यान? समज म्हाका कडेन 50 रुपया आहा, म्हाज्यान तें दिवंक जाता, पूण हांव केन्ना मेवतलो चिंतलो, वय काय ना? बट त्या 50 रुपयान म्हाका कितें फायदो जातलो हांव तें चिंतलो. उगडे जाल्यार चला आसूं, तेका कांय ना, उपाशी आतां ताका दिवया, मेवना जाल्यार कोता अशेंय चिंतलो. म्हणजे 2-3 गिन्सांनी जमीन आहा, पूण चडशी जमीन कितें आहा, म्हाका कितें मेवतलें, ही आमची चड आशा. पण देवाचें उतर आमकां सांगता हे आशेक लागून, तूं कोण तो वळखोवपाक, तुज्या भितर कितें आसा तें दाखोवपाक 2 तिमोथी 1:7. परतून हिंगा येवचें आमी. हें तुमकां हांव कॉन्टेक्ट करून दाखयता, कित्याक आमी शिकया मुगो. ओ निरोप सॉरी, Porgoto. 2 तिमोथी 1:7. दियात आनी कितें दिता पळय, सुरवात आमकां दिवंक कोण शिकयता? देव शिकयता. तो देवान कितें शिकयलां तें आमी शिकोवन आमी तें दिवंक जाय काय नाका? जरी म्हाका दिवंक जाय जाल्यार म्हाज्या बोल्साचें दिवपाची गरज ना म्हाका. देवान कितें म्हाका दिलां, म्हाज्या बोल्सान देखून दितलो जाल्यार म्हाज्यान तें हांवें कितें करून हाडूंक ना. देवाचेच कृपेन तें म्हाका मेळ्ळां. बरी भलायकी मेवल्या, बरें काम मेवलां, बरो पगार मेवला, आनी तें जाता संवसारीक जिविताचें. पूण आमी दिवंक कितें जाय? आत्मीक जिविताचें. कितें वांटूंक जाय? आत्मीक जिवीत. जो आत्मो बरो आहा जाल्यार तुजी संवसारीक ही कूड बरी आसतली. आत्मोच तो तुजो करप्शन जाला जाल्यार संवसाराची कूडूय आमची करप्शनान चलतली. तर हिंगा कितें सांगता तें आयकात, वाच बाय. कित्याक देवान आमकां दिला तो आत्मो आमकां बिजूड करिना, मागीर पूण पूण देवाचो आत्मो देवाचो आत्मो आमकां गोठायेन भरता. कित्यान बसता? गोठायेन भरता. पयलें दिवप म्हाका देवान दिला तो आत्मो. सुरवातेक आमची उतरां तीच आसली, वय काय ना? आत्मो आत्म्याचें मागणें आयकता. हांव एक आत्मो आनी देव एक आत्मो. आतां देवाचो आत्मो म्हाका गोठायेन वता. आत्मो कोणें पळयला? तुवें पळोवंक ना? एकामेकाक पळयात. तुमी आत्मो उगडास सुरात. हांव ही कूड न्हू, ही कूड ह्या आत्म्याचें गोर. जशें हे 4 वण्टीचें गोर आसा, जें कोणें बावड्यार बांदतल्यान बांदलां आनी तें एक ऑफर केलां, दिलां. तेच भाशेन ही कूड देवान आमच्या आवयच्या कुसव्यान एक सांदो घोडला.
आनी आमच्या ओतम्याक हें ऑफर केलां. कितें केलां? आमच्या ओतम्याक हो एक गिफ्ट दिला. ही आमची कूड. आनी देवान सांगलां तुजी कूड जावन आसा देवाच्या ओतम्याचें मंदीर. जाणान तुमी हें आयकलां तुमी? जाल्यार हिंगासर आमी तिगाय. आतां पयलीं आमी वाचलां. कितें वाचलां? दियात. कितें दियात? हिंगा सांगता देवान कितें दिलां पळय तें दिवंक आमी शिकया पयलीं. तर आमच्यांनी काय आमकडे काय आमी काय कितें हाडलां आमी येता आसतना? कांय हाडूंक ना. आनी कितें घेवन वयतलीं आमी? ना. देवान सांगलां तुवें हाडूंक ना कांय, तूं वचचो ना कांय. जाल्यार तुका हुस्को कित्याक? वय काय ना? म्हण आमी हुस्क्यान जियेता काय हुस्क्या विणेन जियेता? हुस्क्यान जियेता. कित्याक? कित्याक आमी नोको कोण ती. आमकां खबर ना. म्हाका कितें जाय तें देखून हांव नोको. म्हाका फकत संवसार दिश्टी पडटा तें जाय. वय काय ना? हांव चुकता जाल्यार सांगाय आं. कित्याक हांव चुकल्यार तुमी करेक्ट करीत जाल्यार म्हाजें करेक्शन तुमकां बऱ्याक पडटलें. वय तुमी चुकता जाल्यार हांव सांगता तुमकां पळय ना हें नात्या भावान म्हणलें ना. म्हणत ओतमो पळोवंक ना. तुमी एकामेकाक पळयल्यार तुमकां ओतम्यान पळोवंक मेवता. करेक्शन जालें. जालें काय जावना? तेच भायर तुमी म्हाजें करेक्शन करतलीं वो ना? वय कित्याक आमकां एक करून देवान एक तरी कसलो तरी एक गूण दिलोलो आसा. आनी तुजो तो गूण जर तुका देवान दिल्लो आसा तो गूण मोकोडेन ना. हांवें चूक केल्या तुवें म्हाका सांगलां जाल्यार म्हाजें करेक्शन जावचें काय जावचें ना? आमी सगळीं एक सारकीं. आमी सगळीं शिकोवंक येयल्या. तुमी चिंती नाका हांव तुमकां शिकोवंक येयलां म्हणून. म्हाज्या बाबणांनी हांव तुमच्या कडल्यान शिकोवंक येयलां आनी कितें करी तुमी दिता तें हांव घेवन व्हरोंक येयलां. पयलीं वोड सांगल्यार दियात आनी तुमकां देव. सो मोकोडें कितें आहा हांव तुमकां दितां. तुम कडेन कितें आहा तें म्हाका दियात. समजलें न्हू? वाच गो बाय पोतून तें कॉमेर्सान वाचा. 2 तिमोथी न्हू? हय 2 तिमोथी. कित्याक देवान आमकां दिला तो आत्मो आमकां बिजूड कोरिना पूण देवाचो आत्मो कोणाचो आत्मो? सगळीं म्हणत देवाचो आत्मो आमकां गोठायेन बोरता. मागीर भाव भयणीचो म्हणत भाव भयणीचो मोग आमच्या काळजांनी वाडयता आनी आमच्यो वायट वोंडावण्यो दोमावंक शक्ती दिता. प्रेज गॉड. हालेलुया. पूण आमकां कोण दिता तें सगळें? ही गिफ्ट, ही देणी, घोटाय. म्हणजे ही देणी, घोटाय, मोग, भाव भयणीचो एकूट हे सगळें देणी कोणातान येयलें? पवित्र आत्म्यान. देवातान म्हणूंक जाता आमच्यांनी. देवातान येयलां आनी देवान मनशाचें रूप घेतलां. तो आमचो जेजू. त्या जेजून बापा लागीं मागलां. हांव बापा लागीं मागतां आनी तुमकां एक शराती दितां तो पवित्र आत्मो. आतां ही घोटाय, हो मोग, ही शांती, हे सगळीं देणी पवित्र आत्म्यान आमकां येयल्या. आतां ही देणी आमी घेतल्या. आहा तुमचे कडेन काय ना ती? खंय आसा ती? आमच्या भितर आसा. जाणात आमी भितर आहा म्हण ती? कितलीं जाणां आमी उजार करता ती देणी? कितलीं जाणां भियोन आसा रावता म्हाका सांग पळोवया. कोणाक भिरांत ना हिंगा एकदम म्हाका कसलीच भिरांत ना. कांयच ना म्हाका. भिरांती विणें कोण जियेता? मनीस तर जिवंक शकना. फाटल्यान कोणें येयलें आनी तर म्हाका दिवन हिंगा हांव सांगत कडेन तुमकां हांव भिरांती विणें जियेता आनी फाटल्यान तर कोणें केलो व्हडल्यान मारलो ताडो हांव कितें करतलो? बाबा तूं करचो ना रे? भिरांती विणें जिवंक तर काडलो कांय नजो. पूण आमी शिकया हिंगा. पूण आमी मनशां सगलीं संवसारीक मनशां
संवसाराची भिरांतीन जी येता. पूण ही भिरांत काडपाक देवान आमकां आपलो ओतमो दिला. आनी जेन्ना आमी त्या ओतम्यान बिजी आसता, त्या ओतम्यान कामान आसता, त्या ओतम्यान गुंतलेलीं आसता, तेन्ना आमकां फाटलो आवाज आयकूंक येवचो ना. समजलां तुमकां? आनी त्या ओतम्यान कशें गुंतलेलें आसता? आमचें दान मोन, आमची चिंतनां, आमचे आवडे, आमचे हुस्के, हालेलुया राबा शिराबा लाबा हालालुया हालेलुया राबा हो राबा. जेन्ना हें तूं म्हणत रावता जाल्यार तुका कोणानी कितें म्हणटा तें आयकूंक येतलें? कोणें देवसाक आयला तो समजतलो ना. कित्याक समजचो ना? देवाचो ओतमो तुज्या भितर आसा आनी तो तुका आपल्या मोगान वाडयता. समजलां तुमकां? तेन्ना आमच्यान म्हणूंक जाता म्हाका भिरांत ना कसलीच, हांव भिरांत एवढें जियेतां कित्याक देव म्हज्या सांगाताक आसा. आनी हें कोण शिकयता आमकां जाणा तुमी? जें देवान जेसुवाक शिकयलेलें, सुमडीचें पुस्तक सुद्दां तुज्या ओंठांचेर आसूं दी. सुमडीचें पुस्तक कितें जावन आसा? देवाच्या उतराची मांदावळ. आतां आमकां उतराची मांदावळ पवित्र आत्म्याची, देवाचो आत्मो आमचेर आसा कित्याक ताणें आमकां अभिशेक केल्या. केल्या हो ना? ताणें आमकां अभिशेक केल्या. अभिशेक केल्या म्हळ्यार कितें केल्या? ताणें आमकां आपणायल्या, ताणें आमकां वेंगयेन घेतल्या. आमी पातोक केलें म्हणजे आमकां दोगोन घालूंक ना. आमी पातोक केलां ताका दुखलां, पूण तें पातोक ताणें काडलां आनी आपल्या पुताचेर घातलां. तें पातोक ताणें कुर्साचेर खिडायलां आनी आमकां अपुरबायेचीं भुरगीं केल्या. ताका म्हणटा आमकां अभिशेक केल्या. आमी पळयलां न्हू जायती पोसकी मागीर पळय एका भुरगें ना जाल्यार ताका भुरग्याक पोसता. तेजी आपुरबाय कोता काय ताका नाकात्ता ती आमचें न्हू म्हणून. जाल्यार मनिशां आपुरबाय कोत्ता जाल्यार देवान कितली आपुरबाय करूं नासतली आमची? जाल्यार आमी कितें म्हणटा केन्नाय? देव देखून म्हाजी खबर घेयना, कांय ना मोकडेन, भलायकी ना, काम ना, आनी कितें ना 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 म्हणटा काय ना? हय. आनी तेन्ना मागीर ना म्हणलें पोतून आहा जाता आमकां? कित्याक जायना? म्हणणेच्या पुस्तकान आमकां बरयलां 18:20-21 वळ. सगळीं जाणात पूण आनीक फावटी उडास करात, कित्याक हेका लागून हें उतर हिंगा आमीच्या जिवितान आमकां शिकोवंक आनी घोटायेन बरोवंक, आमची पदवी वाडोवंक आमकां गरजेचें. कळ्ळें न्हू? हय. वाच, मातशें वाच. तूं कितें उलयताय? आं म्हणात. हॅलो. कितें उलयताय? आतां तूं म्हणनाका हांव. हांव कितें उलयतां? हांव कितें उलयतां? ताचे वेल्यान म्हाका जिवीत वो मरण फावो जाता. म्हणटोच म्हज्या उतराचो परिणाम हांवें मांडून घेवंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. आतां समजलें तुमी कितें म्हटलां तें? कित्याक म्हटलां तुमी तें? कित्याक बरयल्लें आसा, शिकयलेलें आसा. तें शिकोवंक लागून आमी म्हटलां. शिकतलीं आमी? शिकतलीं? कितें शिकतलीं काय सांगात पळय. आतां कशें शिकतलीं? हांवें आतां कितें विचारलें तुमकां? सकाळीं तुमी कितलें बरें उलयलां, कितलें वायट उलयलां तें तुमी कुशीन काडलां? पळयलां तुमी? पळयलां ना. म्हाजें चुकलें आं अशें म्हटलां हांवें बरें केलें अशें म्हटलां हांवें. कोण म्हाज्या देरांत येयलो आनी तेणें आनी हांवें काण ताका दिली. हांवें बरें केलें म्हटलें हांवें, कित्याक देवान म्हाका दिसना ताका दिली. आरे तेणें त्रासान गायलो म्हूण म्हाका बेश्टेच म्हूण हांवें ताका दिली. आतां तो फारीक करतलो काय ना रे म्हाका असली चिंतना चिंतली ना म्हणनाका. असलेंय चिंता आमी, पूण हें वायट चिंतप. हें कसलें? आपसुवार्थीपणाचें. आनी जें दिलां चिंतना विणें दिलां, हुस्क्या विणें दिलां, तेजे गरजेक दिलां. हें बरें. आतां हें बरें आनी वायट कितलें कुशीन केलां हांवें जाणा येतल्याक. म्हाका देखून आतां हांव थिंगासान हिंगा येयलां, हांव कसो येयलां? मोगान येयलां काय बेश्टो थिंगा वता? कित्याक इतलें पयस वचपाक म्हाका इतलो देसपेस करून कित्याक जावं रे? असलें कितें चिंतलां काय मोगान येयलां? तुमी जाणा ना म्हणटा तें कोण?
म्हाज्या भितर कितें आसा तें तुमी जाणा ना. पूण जेन्ना म्हाज्यो वावर म्हाज्यो कन्यो तुमी पळयल्यार तेन्ना तुमी म्हाका वळखतलीं. आतां आयजूच उबो रावलो येयलो आनी सांगो केलें आनी तुमी म्हाका ब्रादर बरो म्हणटली. पूण एक 2-4 दिसां उपरांत म्हाका तुमी वळखल्या उपरांत म्हाका तपासल्या उपरांत तेन्ना म्हाजे गूण तुमकां कळटले आनी त्या गुणा वरवीं म्हणलें तो बरो म्हणून. नाजाल्यार तेच उतरां म्हणटले तुमी आरे आमी जाणा तो बरो आसलेलो म्हूण कसलो पूण जालो रे सायबा तो म्हणचें ना. जे दोनूय गूठ खंय आसा तितूंतल्यान म्हजीं उतरां. हांव कितें उलयतां तें तेजो परिणाम जाय. जितलें हांव बरें उलयलां जाल्यार हांव शिकोवंक जाय बरें उलोवपाक म्हाज्या जिवितांत बरें म्हाका चोवपाक मेवतलें. समजा तुमकां तुमी बरें उलयत जाल्यार तुमच्या जिवितांत तुमकां बरें उलोवंक मेवतलें. सुरवात आतां घराब्यान जाता गोबायला मदें. काजार जावचे पयलीं बरी सांगता तें आयकता. टायमींग डेट 10 तारीख ओके 8 ओके 15 मिनटांक पयलोच रेडी. सगलें जालें काजार जालें खुशाल काय. सगले सोयऱ्यांचेर भोंवतात आमी फ्रेंडांचेर भोंवता गांवार भोंवता सांगाताक भोंवता उमेदीन मोगान वय काय ना. मागीर म्हाजे आस्ते 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 कांसार जाता भोंवन 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 तोकता. तोकता तुमी काय ना. म्हाका सांग हांवूच तोकलो काय म्हणून. तुमी तोकल्या कोण ना काजार जालेली कोण ना तुमच्या जिवितान घडोवंक ना अशें. पयले फोन्ने आतां व्हिडियो काडात आनी मुखार हाडात तेन्ना कळटलें तुमकां. प्रेज द लॉर्ड. आनी मागीर आमी एकामेका कडेन मातशी मातशी आमी गोरचीं मनशां एकामेकाची एकोटाची मनशां मोगान जेयलेलीं मनशां सांगाताक भोंवतालीं मनशां आशेतालीं मनशां आतां सुण्या भाशेन गुंगरूंक लागता. तुवें सांगलेलें आयकोंक म्हाका नाका हांवें सांगलें आयकोंक तुका नाका. कितें जालां तुका लागून जालां. कितें जालां तुका लागून जालां. एकामेकाचेर आमी घालतात घालिना. पयलीं घालतालीं आतां घालिना. आतां मातशी व्हडली जाल्या वाडल्यान दिसता म्हाका. प्रेज द लॉर्ड गॉड ब्लेस यू. पूण अजुनूय जायते जाण आमी घालतात. अजुनूय हिंगा येतात आयकतात सगळें करतात. आनी आतां तुमी एकलेच येयला दुसरो कोण येयला तुजो घोव येयला. कितें म्हणटा बाय. पयलीं हांवें बदलप जावंक जाय. जेन्ना हांव स्वता कडेन येता चेंजीस शूड बी इन मी फर्स्ट. हांव तशें म्हणना बाय. आतां तूं म्हणटा ती पयलीं घालता आतां तुवें आयकलां देवाचें उतर. तूं काजारी मुगो ना भाव आहा आवय बापूय आहा. आतां तूं हिंगा एकलेंच येयलां. 3 जाणां तुवें कितें आयकलां तें कशें कळटलें तांकां. तूं कोत्ता पळय तें तुज्या कन्यांनी दाखोवंक जाय. कळ्ळें. तुवें म्हटलां तें उतर. आदी कोत्ताली आतां ना. आदी राग येतालो आतां ना. आतां तेणें म्हाका कितें म्हटलें तरी हांवें आयकोन आसले भाशेन केलें तोंड गुंवडायलें. कळटा. तेन्ना आमी म्हणोंक जाता आमच्यांनी. पूण सगलींच ना. सगलींच ना म्हळ्यार सगलींच आमी दिश्टी पडटा तेका पळयता. आनी इतली हुशार आमी चूक काडपाक दिश्टी पडटा पळय ती. तांदूळ विसता तेन्ना कितें काय आहा तें काडटा पयले काय दोळे पयले काडटा. काय पयले काडटा न्हू. बायलांक खबर आहा कित्याक बायलो तांदूळ इसतात. आनी चुकोन मागीर बायल वयची ना जाल्यार दादल्या कोणा तूं म्हाकाच रावता तें तूं कर आनी त्या कोडे दिता. आनी तें इसता तेन्ना कितें जाता मागीर बायलेन म्हाजी चूक काडली हांव बायलेची चूक काडटा. हांव तें तांदूळ काडिना. हांवें बायलेक शीत करून सांगलें बायल म्हाका तांदूळ दिले शीत जाय जाल्यार तांदूळ हीच.
आतां हेची ना जाल्यार मागीर तशीच घालतली मागीर तुवें थंयसून दिलें म्हाका तर हें आमकां उदाहरण आं Yes, example. कित्याक देवान आमकां भिवकुटो आत्मो दिवंक ना मोगाचो दिला आनी मोगाचो आत्मो तर आमकां आहा जाल्यार हांव कितें कोत्तलो Sosnikai. कसो मोग कोत्तलो Sosnikai. जे बायलेचे त्रास हांव म्हणटा आगो दी कोत्ता न्हू मोकोडे दी बायल म्हणलें अरे नाका तूं कोण नाका हांव तुका आनी कितें आहा वय काय ना आनी तेन्ना मेकामेकाचो थंय मोग वांटतात जशें आतां भयण म्हणटा आतां आमकां कळ्ळां आतां आमी वांटतात पूण हे भशेन थोडीं जाणां कडेन कोत्ता जाय ते मोग सांगाताक भोंवन घरा कडेन रांदिना सोदना सांगता हॉटेलारूच जेवया रे न्हू कित्याक हॉटेलाचेर बायलोय कास्तीक ना गोवाकूय कास्तीक ना आयदनांय धुवपाक नाका घासूंकूय नाका रांदूंकूय नाका फकत जेवपाक त्रासूच ना सारकें न्हू खुंयसान येतोलें तें एसेट आसूंक जाय मुगो भितर आनी एसेट ना जाल्यार म्हाजे एसेट तयार करूंक जाय मागीर कितें कोत्ताय कमेस सगळी एसेट जावपाक हांव आदीं बरें आसलेलें आंकवार आसतना बरो दिसतालो सोबीत आसलो पारयाचो पिलो कसो आतां जोड्डो जाला हो सारको पळय खूंय चुकता तें आमी बरें आसलें तिंगा बिगडटा हें देवान दिलां आमकां ना देवान आमकां मोगाचो आत्मो दिलेलो आनी आमी एक आत्मो आनी देवान सांगलें हांवें तुजो मोग केला तसो तूं तुज्या पेल्याचो मोग कर ह्या उतराचो उगडास कोत्ता काय हांव आमी सगळ्यान मागणें कोत्ता आमी सगळ्यान मागणें कोत्ता कितें कोत्ता मागणें करूंक कशें कोत्ता पळया म्हाकाय शिकया आर्गां दिता कित्याक लागून आर्गां दिता बेश्टेच आर्गां दिता कित्याक तर आमकां मेवलां देवून आमी आर्गां दिता न्हू हय कसलीं कित्याक लागून आर्गां दिता कितें मेवलें तुका सांग तुका सगल्यांच्या वन पयलें सांगाती मेवलो बायलेक घोव मेवलो घोवाक बायल मेवली एकोट मेवलो हें जावन आसा देणें जे जेजू घेवन येयला तो एकोट आनी मोग एकोटान आमी मोगान जिवपाक कितें करपाक एकोटान आनी मोगान जिवपाक एक फामील तयार जाता आनी फामील एकठांय रावन एकामेकाच्या सांगात आतां आमी पोटाक लागून पयस आसतात तूं म्हणशी मागीर तेका हाडचो घरा हांवें ते घरा हाडी नाकात तेका तुमच्या उतरांतल्यान मनांतल्यान तुमच्या काळजान सांबाळात तेज्या पासत मागात तूं आनी तुजो घरकार हो तूं आनी तुजीं भुरगीं हो ती फामील आमी सगलीं एक आमी सगलीं 10 जाणां न्हू जेजू सांगाताक आमी सगलीं आनी जेजू मोग आनी जेन्ना तेजीं उतरां आमी घेता तो फुडारी तो मोस्तोक आनी आमी ताजे सांदे जेन्ना तेजें उतर आमी घेता हांवें तुजो मोग केला तसो एकामेकाचो मोग करत जाल्यार हांव एकामेकाचो उगडास करून तांच्या पासत तेणें दिलां तें उतर घेवन हांव देवाक आर्गां दितलो म्हजी बायल म्हाजे फुड्यान आसूंक जायी म्हाजो घोव म्हाजे फुड्यान आसूंक जायो म्हाजी भुरगीं आसूंक जायी ती मागणें करिना ती मागणें घेयना तेका लागून जालां ही चिंता जाल्यार हांव शेणलो कित्याक जेजून कितें सांगलां तुमी 2 जाणां वो 3 जाणां एका मोनाची जावून कितल्या मोनाची कितेंय तुमी म्हज्या नांवान बापा लागीं मागशात जाल्यार म्हजो बाप तुमकां दिवचो ना दितलो हे बस चुकी काडनात काडूंक जाय चुकी गूड कितेंय म्हाका दिवतलो एका मोनाचें म्हणल्यार कितें आतां हिंगा जायतीं भाव भयणां आसात तुमच्या मनान कितें आहा तें हांव जाणा म्हाज्या मनान कितें तें हांव तुमी जाणा एका मन कशें कोत्तलें आमी देवाचें उतर हांवें घेवप आनी तुमचो उगडास करप आनी देवाक हांवें आर्गां दिवप तुमच्या पासत म्हाज्या भाव भयणां पासत म्हजी भाव भयणां कोण जीं कोण देवाचें उतर आयकोता
आनी सांबाळटा पाळटा तीच म्हजी भाव भयणां, तीच म्हजी आवय, तोच म्हजो बापूय. आनी हेका लागून हे 2 तिमोथी 1:7 ही उतरां दिल्या, ती उतरां नियाळ करून गरजेची मागणें करपाक. भिवकोट वचप म्हणल्यार कितें? भिरांत कितें हाडटा आमकां? राग हाडटा. जरी कोणेंय तुका देराफे तर भिवयलो, कितें तूं सांगलें आनी तें बदललें, तेणें बेश्टें फोट, हांवें बेश्टें सांगलें, फोट मारली तेणें, अशें म्हटलें, तुका फाटल्यान तेजो राग येवचो ना? हां, म्हणल्यार भिरांत तुका राग हाडटा. पूण देवान तुका कसलो आत्मो दिला? मोग हाडपाचो. मोग कितें कोत्ता? कसो हाडटा मोग? कितें कोत्ता? मातशें होद्दी होद्दी उलयता तुवें, कुडूक 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 कुर्र कुर्र करून. मोग घोटाय दिता न्हू, सांगूंक ना तिका घोटायेचो म्हणून. म्हणटा घोटाय आहा तो मनीस भिता? तुमकां घोटाय ना. आं, तुमी च्या पिवंक ना दिसता आयजू? च्या पिल्या? मागीर आवाज येयना मग तर. च्या पिल्यान जाल्यार मातशें घोटायेन उलोवंक जाय. उलयता न्हू? उलयता न्हू? भियों नाका. हांव कांय करना तुमकां, पनिशमेंट दिना. कित्याक हांवूय तुमच्या वांगडा वचकत. तुमकां पनिशमेंट दी जाल्यार म्हाका 2 पाटी पनिशमेंट पडटलो. कळटा तुमकां न्हू? प्रेज गॉड. आनी हेका गंवटी हालयनाका आतां, तोंड उगडून उलयात. कित्याक गंवटी हालल्यार तुका उगडास सुचचो ना, पूण तोंड उगडून उलयल्यार तुका मातसो तर उगडास येतलो. आपणें कितें म्हटलां पळय तें. कितें करून उलोवंक जाय आमी? तोंड उगडून उलोवपाक जाय. कित्याक तें तोंड उलोवपाक जाय? शिकपाक. तुमचीं भुरगीं आहा ल्हान? इस्कॉलाक वयता धाकटीं? तुमी वावर कोत्ता थिंगा? त्या भुरग्यांक थिंगासर हाडून तुमी लिसांव करूंक लायता? कुजनात. ती धाकटी भुरगीं मामा 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 हाडल्यार भोंवता, हातीन बूक घेता आनी. तुमी कितें म्हणूं ताका? म्हूण गो, व्हडल्यान म्हूण, आयको येना म्हाका, ए म्हूण म्हणा. आमी देवाचीं भुरगीं? आमी धाकटीं भुरगीं काय व्हडलीं? धाकटीं भुरगीं. देवूय आमकां सांगता उलयात म्हणून. शिकात. कितें म्हणटा? शिकात. मातयेचो वर्तमान 28 म्हणटा, म्हजें जूं तुमचेर घेयात आनी म्हज्या लागीं शिकात. जें जायना म्हटलेलें कांय ना, देव शिकयता. म्हण आमकां शिकपाची खुशी आसूंक जाय न्हू? जाय काय नाका? खुशी जाल्यार कितें दाखयता मागीर? उमेदीन उलयतात. धाकटीं भुरगीं व्हडल्यान बोब मारतात, दाखय म्हूण सांगतात. आनी कितें तेका उमेद आसा म्हूण दाखयता भुरगीं. तर तुमी भुरगीं आवसायेचीं काय उमेदीचीं? मातशें आस्त्या तोंडान करात. आसता जाल्यार उमेदूय दाखयतली मातशी. एकामेकाक पळयात एकामेकाक, पूण एकामेका कडेन उलयनाकात. देवाचें उतर उलयात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देवान आमकां भिवकोडत मदीं येवंक ना. मोगाचो, मागीर घोटायेचो, शांतीचो. ही जावन आसा पवित्र आत्म्याची देणी. आनी देणी खंय आसा? खंय आसा? सारकेंच सांगलां. आत्मो खंय आसा? भितर कुशीन आनीक आत्मो आसा? तूं कोण? पळय, हें पयलें शिकात. ABCD. हें दूद. हांवें म्हाकाच ओडकोंक जाय. हांव म्हाका ओडकोन हांव कोण तो? देवाचें उतर कशें शिकूंक पावतलें? मागीर आमी फुडलें चिकन म्हणटा आतां चिकन म्हणटा खावंक जाय म्हणटाले तुमी. आमी दुदाचीं बाडां आसा, अजुनूय दूद जाय आमकां. देव कोण आनी हांव कोण तो ओडकोपाक? हांव एक आत्मो, देव एक आत्मो. हांव देवाचो पूत, देव म्हजो मोगाळ बापूय. देखून देवान म्हाका भिवगोटो दिवून मोगाचो आत्मो दिला. देवान मोग म्हाका दिला. तो त्या मोगान जिवंक देवान म्हाका शांती दिल्या. राग दिवंक ना. राग हा थिंगा मोग रावना.
काडोख तिका उजवाड रावूं ना, रावता? काडोख तिका उजवाड रावूं ना, पूण काडोख उजवाड नाटक कोत्ता. काडोखाक उजवाड काबार कोत्ता, नाश कोत्ता. आतां तूं काडोख काय उजवाड? खरो उजवाड? प्रेज गॉड. उजवाड जाल्यार तूं केन्ना राग येवचो ना. उजवाड जालो केन्नाच राग येवचो ना. म्हाका सांगपाची गरज ना, तुवेंनूच तुजें जिवीत तपासून पळोवचें. 2 कोरिंथकार 13:20 5 वड वाच पळयात. (13:5) 2 कोरिंथकार 13:20 5 वड. तुमी तुमच्या भावार्था पोरमोणे जियेतात जाल्यार पळोवंक तुमचीच तुमी चवकशी करात. प्रेज गॉड. तुमचीच तुमी परीक्षा करून घेयात. तुमचे सोवे जेजू क्रिस्त आसा म्हूण नकळत तुमी. हालेलुया. ना तर तर तुमचो भावार्थ सारको न्हय म्हूण परिक्षेंतल्यान गमून येता. हालेलुया. 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 आर्गां जेजूक. हो एक गूट आमचो उगडला. हो गूट आमकां लिपलेलो आहा. हांवें कितें केलां तें पळोवन घेयना. म्हाका केन्नाच तें कळना. म्हाका केन्नाच तें दिश्टी पडना. पूण तुवें कितें केलां, दुसऱ्यान कितें केलां, हांव बरें पळयतां. म्हाका बरें समजता. बरें उलोवंकूय ताकत आसा. तो उजवाड काय काडोख? आं? काडोख? प्रेज गॉड. आतां तुमी म्हाका कितें सांगताली? उजवाड. तर उजवाड आसा तुमच्या जिवितान हें कित्याक काडोखाचें आसा? दुसऱ्याक कित्याक तपासता? तेणें हें केलां, तेणें तें केलां, तें हय जालां, तें थंय जालां. हांवें कितें केलां? हांव सांगना, देवाचें उतर सांगता. कितें सांगता तें वाचूंक बायान एक पडी सगलीं म्हणत आं शिंगतली. तुमी तुमच्या भावार्था पोरमोणे जियेतात जाल्यार पळोवंक तुमचीच तुमी चवकशी करात. तुमचीच तुमी परीक्षा करून घेयात. तुमचे सोवे जेजू क्रिस्त आसा म्हूण नकळत तुमी. ना तर तुमचो भावार्थ सारको न्हय म्हूण परिक्षेंतल्यान गमून येता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तुमच्या सगळ्यांत जेजू क्रिस्त आहा म्हूण जाणा तुमी काय नको? जाणा काय नको? जाणा. खंय जाणा आनी कशी जाणा? बेश्टी जाणा म्हणल्यार आमी शिकोवंक जाणा जावंक जायना. आमी तेजी पुरी तपासणी तिका सांगला चवकशी करात. म्हज्या सगळ्यांत जेजू क्रिस्त आसा हांवें चवकशी करूंक जाय. जेजू क्रिस्त खंय आसा? कसो म्हज्या सवय आसा? सांगात पळया. कसो आसा? बरें हांव चड टायम तें लांब पडलें न्हू बाय. वय पूण तें लांब पडलें न्हू. तेजें उतर म्हणून कशें कळटलें तुका? तेजें उतर नाका, तुजें उतर. तुज्या भितर कितें आहा तें उतर जाय. आयकात पयस वयचें न्हू. आमी कन्फेशन करता सकाळीं उठोन पयलें हांव जाणाच्या दिसाची कूड म्हणटात तोंडान. कोण आहा तुजे सवय? जेजू क्रिस्त. कसो कळटा? ज्या तोंडान तूं उचात्ता. तूं कितें उलयता तो तुजो भावार्थ. उतरां आमी कॉन्टेक्ट करया. हीं उतरां चिंतूंक जाय. हिंची उतरां नियाळूंक जाय. जेन्ना हीं उतरां नियाळटा तेन्ना जोशुआ 1:8 आमकां सांगता. कितें सांगता तो? मागीर आनी तेन्ना तुजी चिंतलेली कामां शार्ती पावतली. कोण कामां कोत्ता शार्ती? कोणाक पदवी आसा? जेजूक पदवी आसा.
बेश्टें उतर न्हू. पदवेदार जेजू, स्वर्ग आनी संवसार रचलो जेजू, तुजो म्हाजो रचणार जेजू, तुका म्हाका सोडयलोलो जेजू, तो खूंय आसा? म्हज्या सोबी आसा. तो त्या उतरान त्या कुर्सार तो थिंगाना, तो म्हाज्या सोबी आसा. आनी म्हाजें ओस्कोत ओडकोन आसलेलें हें जिवीत म्हणटात तें कूड ही ती जेजून कुर्सार किडायल्या, ती आपली केल्या. आनी ताज्या रोगतान आमकां धुवन नितळ केल्यात. ताका लागून म्हणटा जेजू क्रिस्त आमच्या सोबी आसा म्हूण तुमच्या सोबी नकळो तुमी. आमी जाणा जावंक जाय. हांव जाणा जेजू क्रिस्ताची हांव कूड. आनी केन्ना जाता? हांव बऱ्या वरवीं वायटाचेर कितलें बरें केलां, कितलें वायट केलां. वायट केलां जाल्यार हांवें वायटाचेर जोय धरूंक ना, हांवें जेजूचेर जोय केला. तूं जेजू जेजू म्हणत कितें जेजू कितें करता? जेजू म्हणून म्हाका कितें मेवलां जेजूचें असलें चिंता. आनी जरी तर हांव म्हाज्या वायटाचेर जोय धरता आनी जेजू कार सायबा तुवें म्हाका बक्षिला, कितें मेवलां? त्या कुर्साचेर पयलें उतर कितें म्हणत सगलीं बापा. आतां तुवें तर जेजू क्रिस्त तुज्या भितर हा मांडून घेतला देवाच्या उतरा प्रमाणे. म्हाज्या न्हू, तुवें तो मानून घेतला जाल्यार तुजेर चूक केलेल्याक तूं बक्षितलें काय तेजो नीत कोत्तलें? कोत्तात सगलीं. आमी जोडेकली दिवसान काळजान सांग हां, बेश्टे वयल्या तोंडान सांगूंक नाकात. आयचो दीस आमी जेजू जावपाक. आतां थोडे दिसान आमचे बागेन फ्रांस शाबेराचें फेस्त आसा. तो इतल्या पयस सावन भारताक आयलो. कितें घेवन आयलो? कसलो पावर्थ? संवसाराक जेजू दियात. कितें म्हटलां? तें उतर तुका आनी म्हाका लागना काय? तुवें हांवें कितलो दिला काय जेजू? दियात, तुमकां देव दितलो. कितें दियात? जेजू कोण? मोग. जेजू कोण? जेजू कोण? आमकां सांगलां मोग दियात. ताणें शिकयलां आमकां जेजू दियात, जेजू मोग. आनी तेन्ना हांव जेजूची कूड जाता. हांव दुसऱ्या पासत सोंसतां. हांव दुसऱ्या पासत उपाशी रावतां. हांव दुसऱ्या पासत म्हाका उणें कोता पिंजऱ्यांतलें घालता पूण दुसऱ्याक बरें दिता. मोग आसा काय आमचे कडेन हिंगा? जायत आसतलें, हांव ना म्हणना. पूण जितलें आमी हितून मिसोल जाता तेन्ना आमी नितळ जाता. कितें जाता? जो हांव तो शिव वर्तमान 15-20 तिसरी वड कशी नितळ जाता ती पळयात. हांव जी कितें उतरां उलयतलो तें तिगाच आसता बायबलांतलीं. हांव भायलीं उतरां उलयना आनी उलयता तेन्ना चुकता. भायलीं उतरां उलयता जाल्यार आमी चुकता. हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरा वरवीं तुमी नितळ जाल्यात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आमकां साबाव जावं नितळ जावपाक? लक्स जावो, सुपर लक्स जावो. हां, आमी नितळ जावपाक ते लक्स आनी कितें बरें बरें हाडटात. कपडे धुवपाक न्हू, नाजाल्यार कपड्याक चिकोलूच वचोंक ना. आमचो चिकोल कितल्यान वयतलो? आमचो चिकोल केन्ना वयतलो? सांगला थिंगा वाचात न्हू, उलयात न्हू. ताच्या उतरा वरवीं, देवाच्या उतरा वरवीं, जेजूच्या उतरा वरवीं. वरवीं म्हणल्यार कशें? ताजें उतर आयकोन, ताजें उतर शिकोवन, ताजें उतर पाळून आमी नितळ जातात. पोन्नें गेलें, नवें आयलें. म्हणजे राग गेलो, मोग आयलो. देखून ताणें सांगलें हांवें केलां तें तुमी करात. कितें म्हटलां? हांवें केलां तें तुमी करात. कितें करूंक दाखयलें जाणा आमकां? मेवलां तुमकां केन्ना तें बरयलेलें आसा. तेणें कितें केलां पळय तें. मोग सगळीं जाणां आतां मोग 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 आमी आतां हें दूद जावन गेलें. आतां मातशें हितून मिक्स करया, सेरलाक घालया. जातलें काय आमकां सेरलाक खावपाक? जातलें न्हू. प्रेज गॉड. जेव्हा तो शिव वर्तमान 13-20 13 वड घेयात.
तुमी म्हाका गुरू आनी सोमी म्हणटात आनी तुमी सारकें उलयतात, कित्याक हांव खरेंच गुरू आनी सोमी. त्या फुडें तुमी म्हाका गुरू आनी सोमी म्हणटात आनी तुमी सारकें उलयतात, कित्याक हांव खरेंच गुरू आनी सोमी. फुडें फुडें वच. म्हणटूच तुमचो सोमी आनी गुरू जावनूय हांवें तुमचे पांय धुले जाल्यार तुमी एकामेकाचे पांय धुवंक जाय. मागीर हांवें तुमकां देख दिल्या, मागीर हांवें तुमकां केलां तशेंच तुमी करात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आतां गुरू कोणाक म्हणटा? शिक्षक, शिकयतात वडिलाक. तो कोण वडिला शिकोवपी त्या गुरू टिचर. टिचर. आनीक सगळीं जेजूक जे तेच्या बरोबर आसले तेन्ना ताका ते गुरू ओ सोमी, सोमी म्हळ्यार वडील ताका म्हणटाले. आनी तो म्हणटा तुमी सारकें उलयतात, तुमी म्हाका ब्रदर ब्रदर म्हणटात. म्हणटा न्हू? हय. हांव तुमकां कितें म्हण म्हाका नाका 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 म्हणटा? ना, तुमी सारकें उलयतात. कित्याक मुगो त्यार म्हाका तो दर्जो फावो नासलो, पूण तुमच्या उद्देशी तो दर्जो म्हाका मेळ्ळो. तुमच्या उद्देशी तो मोग म्हाका मेळ्ळो. हांव इतल्या लोकांचो इतल्या बाळाचो भाव जालो. वय काय ना? इतल्या लोकांचो कडेन तुमी म्हाका वास्को मामा म्हणटात. इतल्या भुरग्यांचो हांव मामा जालो. कळ्ळें न्हू? आनी हें उतर तुमच्या तोंडांतल्यान भायर सोदता तें मोगाचें उतर काय रागाचें? मोग खंयसान येयलो? देव खंय रावतालो? भितर तुमच्या काळजांत आसलो. तुमच्या काळजांतल्यान तें भायर सरलां म्हणून तुमी सारकें उलयतात. जेजूकय तशें सोमी गुरू म्हणटाले तेन्ना तेच्या काळजांत तो मोग आसलो तेजो. आनी तुमी सारकें उलयतात. हांवूय तेंच म्हणटा. तुमी म्हाका अपुरबाय दितात तुमच्या मोगाची आनी हांव ती तोखणाय कोत्ता तुमची. हांव आतां येता म्हाजे बायलेक थोडें हांव भासाभास कोत्तालो वाटेर. फावो आसलें काय म्हाका हें? इतल्या भाव भयणांचो मोग, इतल्या भाव भयणांचो हें, ओ इतलें तेजें हांसतें मुखामोड, इतल्या समय हांव मुखार रावन उलोवंक तांचे कडेन, हें म्हाका फावो आसलें काय? हें कित्याक तयार जालें? तुमच्या मोगाक लागून. आयज तुमी हिंगा येयल्या म्हणून हांवूय आशेन येता. तुमी जर येवंक नासलीं हांव पावतालो हिंगा? हे चार वण्टी कडेन उलोवपाक जातालें म्हाका कडेन? ना. म्हणून हेंच जेजून म्हटलां हांवें तुमच्या पांयां धुल्या. पूण हांव तर येयलो आनी डेबे 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 करून तुमकां रागान तुमकां आनी कितें केलें कितें उलयलें तुमी येतलीं? फाल्यांक नाका सांजे येतलीं? कोण आयकतलो तेजें? म्हणजे ना? हय. ताका लागून जेजून म्हाका पयली देख दिल्या. कितें म्हणून? पांये धुवपाक म्हळ्यार कालती जावपाक, ल्हानविकायेन उलोवपाक, मोगान उलोवपाक, मोगान स्विकार करपाक. आनी तो सांगता हांवें तुमकां देख दिल्या. जरी तर हांव तुमचे कडेन मोगान उलयतां तुमी म्हाका रागान उलयतलीं? ना. म्हणून मोग वाडटा. मोग कितें करता? वाडटा. तेंय तिका बरयल्लें आसा. मोग एकामेका सोबें एकामेकाच्या सांगातान तो वाडटा आनी चोडटा. आनी ताका लागून म्हणलें हांवें तुमकां देख दिल्या. कितें करपाची? हांवें तुमचो मोग केलो तुमी एकामेकाचो मोग करात. ते फुडें वच आतां मातशें फुडलें वच. हांव तुमकां सोत सांगतां, आपल्या दोनयावून गुलाम व्हड न्हय, तशेंच पाटयलोलो कोण आपणाक पाटयला ताचेवून व्हड न्हय. हें जाणो जावंक तुमी तशेंच करशात जाल्यार तुमी सुभागी. हांव तुमची सगल्यांचीच खबर करिना. पुरो पुरो आसूं तें आसूं पुरो. ना मातशें मुखार गेला.
13:33 वाच. 33, 33, 34, 35. म्हज्या सुपुल्ल्या भुरग्यानो, ऐकात कितल्या मोगान आमकां उलो मागता. सुपुल्ली म्हणटा. आमी सुपुल्ली कोणाक म्हणटा? धाकट्या भुरग्यांक. गिन्यान नासतली म्हणटा. सुपुल्ली ती म्हणटा काय ना. देवूय जेजूय आमकां तेच म्हणटा, म्हज्या सुपुल्ल्या भुरग्यानो, गिन्यान नासलेले न्हू. आमकां गिन्यान दिवंक आयज गासोर एकठांय केल्या. ही खालती काय ल्हानवी काय, ताणें आमच्या पांये धुवन आमचो मोग केला तो दाखोवन आमकां शिकोवंक ही शिकवण तो आमकां दिवंक आयला. हांव येवंक ना देवाचें उतर जें म्हाज्या तोंडांतल्यान भायर सरता. म्हाज्यान कांय करूंक जायना हिंगा, पूण त्या उतरा वरवीं हिंगा उतरी हांव जपां जातली. आमेन. तें उतर तुमच्या जिवितांत कितें उणें आहा तें भरून हाडटलें आनी तो फकत मोग. हालेलुया. जेन्ना तूं ताका अनुभवतलें, तूं नियाळटलें, तेन्ना तुजी चुकी तुका कळोन येतल्यो. तेन्ना त्यो चुकी भायर वयतल्यो आनी देवाचो मोग तुज्या भितर येतलो. चुकीक लागून तो आमच्या जिवितांत काडोक येयला, राग येयला. त्या रागाक लागून आमच्या जिवितांत अस्कोताय येयल्या, दुयेंस येयला अस्कोतायेक लागून, उणेपण येयलां, भिरांत येयल्या. हें सगळें पयस वयतलें. कोणाक लागून? त्या मोगाक लागून. आनी तो मोग म्हणटा, म्हज्या सुपुल्ल्या भुरग्यानो. भुरगीं तेमा केलीं जाल्यार आमी भुरग्यांक आपुरबायेन कोतात. ते भाशेन जेजू आमकां आपुरबाय कोता, म्हज्या सुपुल्ल्या भुरग्यानो, म्हज्या बाळकानो. वाच. म्हज्या सुपुल्ल्या भुरग्यानो, आनी थोडोच वेळ हांव तुमच्या सांगातीक आसा. प्रेज द लॉर्ड. कितलो वेळ आसा? थोडोच वेळ. तुमी म्हाका सोदतल्यात, आनी जशें हांवें जुदेकारांक म्हणलां, तशेंच हांव आतां तुमकां सांगता. जंय हांव वेता थंय तुमच्यान येवंक जायना. एक नवी आज्ञा तुमकां दिता, एकामेकाचो मोग करात. आनीक फावटी वाच तेच लायन. एक नवी आज्ञा तुमकां दिता. कितें दिता? नवी आज्ञा. आज्ञा म्हणल्यार कितें? कमांड. एक कमांड, एक शिकोवण, एक समजिकाय, येस. एक नवी आज्ञा. घोडे आमी आमच्या हितून पोन्नीच आज्ञा केन्ना आनी एक ओपार सांगलेल्या जेजून, पोन्नो सोरो पोन्न्या बोल्लांनी बोत्तात, नवो सोरो नव्या बोल्लांनी बोत्तात. नवो सोरो पोन्न्या बोल्लांनी बोरीत जाल्यार बुल्लीं फुट्टात आनी सोऱ्याचो आनी बुल्ल्यांचो इबाड जातात. पूण तरूय आसतना तो आमकां शिडकायता. पोन्नो सोरो पिवून येयल्यात, ती नवो सोरो पिवंक तांकां रुचीक लागना. तेच भाशेन ही नवी आज्ञा घडये आमकां रुचीक लागची ना. नवी आज्ञा आमकां रुचीक कित्याक? तूं जाणा ताणें कितें केलां तें? ताणें कसली दूख म्हाका दिल्या ती? हें हांव म्हाज्या जिवितान अनुभवून आयलां, हें दूख हांव सोंसून येयलां, आनी तूं म्हणटा मोग कर. जातलो करूंक? तूं करशी रे? तूं करीत रे ते भाशेन जायत जाली, जातची ना तुमी? ताका लागून हो पोन्नो सोरो पिवून येयलां, पोन्नें चाकोन येयलां, पोन्नें दूख सोंसून येयलां, तूं रोखडेंच म्हणटा कितें बदल म्हणून तें? हांवें बदलचें काय ताणें बदलूंक जाय? ताणें न्हू. इतलें दूख आसा तो म्हाकाच बदल म्हणटा? इतलो मारपेट, इतलें सोंसप, इतलें दूख. तुमी सांगता जाल्यार बदलता हांव. प्रेज द लॉर्ड. तुमी सांगता जाल्यार बदलता. आनी बदलल्यार कितें मेवता मागीर पळोवया फुडें. नवी आज्ञा. एकामेकाचो मोग करात. एकामेकाचो मोग करात. कितें मेवता? मोग. मोग मेळटा. मागीर हांवें तुमचो मोग केला, तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात. एकामेकाचो मोग करशात जाल्यार हाचे वयल्यान तुमी मोचे शीस म्हूण सगळ्या मनशांक कळटलें. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज गॉड. आमी म्हणटात न्हू क्रिस्तांव आमी.
तुजें फाटलां आमी देवाचें उतर जाणा आमी, पूण मोग ना आमचे कडेन. ताका भोगसूंक जाय म्हूण सांगलां, आमचे कडेन जायना भोगसूंक. जाल्यार मोग आहा आमचे कडेन, आमी जे शिस्त जातात. आनी केन्ना कवता जावना म्हणून जाणा तुमी? केन्ना कवता ही? पळय, पूण केन्ना कवता? आमच्या ह्या संवसारांत जेतना म्हाज्या जिवितांतल्यान तें कोट्टा जेन्ना हांव दुयेंत पडटा, जेन्ना म्हाजो पगार म्हाका कमीच जाता. पगार केन्ना मेवता? कामा प्रमाणे पगार मेवता. जेन्ना म्हाज्या जिवितान हांव कसो जियेता, त्या म्हाज्या जिविताच्या कश्टांतल्यान म्हाका पगार आसाच, चुकचो ना. जरी देवाच्या उतरान मोगांतल्यान पगार येता, तो मोगाचो, आनी त्याच्या उतरान म्हाका बोगसणां येता. मोग कितें करता? सगलें बोगशिता, मोग सगलें विसरता. पूण जर हांव म्हणटा तूं करशी रे, तुकडे जायत रे, तूं करीत गो, अशें म्हणशी जाल्यार हांव म्हज्या भितर आपसुवार्थांनी बोल्लां. आनी आपसुवार्थीपण कितें करता भितर? फुगयता. फुगल्या उपरांत कितें जाता? कुसता. कुसता उपरांत कितें जाता? घाण मारता. आनी ती घाण कितें जाता? आवय आवय गाडी म्हणून करता, आमी नाकाक धरता. आमकां एकामेकाचो वो कित्याचो वास घेवंक जायना. पूण तो वास आमकां येयना जावपाक ताका देवान वखद दिलां. तें वखद कितें? बोगसणी. सगलें देवाचें उतर आसता, पूण तें करूंक शिकोवंक जाय आमी. आनी जेन्ना एक दुयेंसाची तर पेकोवणी जायना, पेकोना, ब्रादर माग, सिस्टर माग, दोतोर कोर, हें कोर, तरूय पूण पेकोवणी जायना. तिंगा दाखोवन दिता ती नवी आज्ञा, तो नवो सोरो. हांवें आजून पियोंक ना, हांव पोन्नो सोरो पियोन येयलां. आनी तोच रूच जाता म्हाका, ना हांव ताका सोडचो ना. तेणें कितें केलां तें तूं जाणा, ताका कशें भोगसूंक जाता? हो कितें? पोन्नो सोरो, पोन्नी उतरां, पोन्नो राग भितर आसा, पूण तो नवो सोरो हांव घेयना. तेन्ना पोन्न्या सोऱ्यान हांव कुसलां. आनी म्हाज्या जिवितान कितें दुयेंस आयलां ताका पेकोवणी ना ताका. पूण जाणवायेच्या बुकान त्या मनशाक देखून देवान पेकोवणी दवरल्या. कशी दवरल्या सांग पळोवया. सांग सांग, व्हडल्यान सांग बाबा, भियोनाका रे. तूं कितलो म्हाजो पोन्नो बो. प्रेज गॉड. हुंयच्या वनस्पतीच्या वो झाडां पाराच्या वखदान तुमी बरी जावंक नात, पूण देवाच्या एका उतरान ताका पेकयली. हें जाणवायेचें पुस्तक 16-20 बाराये वडीन बरयलां. तें वाची नाका, तुमी बरोवन दवरात. पूण जेन्ना आतां देवाचें उतर म्हाका शिकयता तें तर हांव उजार करीत जाल्यार जाणवाय 16-12 16-12 जाल्यार जाणवाय म्हणल्यार कितें? आमकां गिन्यान, आमकां बूध. तें बूध दिवपाचें देवाचें उतर आमकां. आतां जेन्ना हांव म्हजेर चुकलेल्याक बोगशिना, तेन्नाय म्हाका देवाचें बोगसणें बोलूंक जायना. देव दिना न्हू, देव दिता. देव दयाळ, देव मोगाळ, देव काकूजार. पूण देव म्हाका जावो तसो वागना. देव आपणाक जावो तेच भशेन देव वागता, कित्याक देवान सगलें दिलेलें आसा. चाकोन घेयात, चाकोन पळयात, सर्यो कितलो गोड आनी मोवाळ तो. जेन्ना आमी तेजें तें चाकोन घेयना, चाकोन पळयना, देवाचो मोग आमकां कळना. सो ताका लागून आमी जाणा जावंक जायी, बोगसणें जावन आसा एक दैवीक वखद. कसलेंय दुयेंस तुजें पेकता, कसलीय पिडा बरी जाता.
त्या मनशा लागीं जायना, वनस्पतीच्या वो झाडापारच्या वखदान जायना, पूण देवाच्या उतरान जाता. आतां देवाचें उतर कितें? सगल्या कामाक तें स्वत देवा सगळें उतर स्वत, पूण ह्या जाग्याचेर देवाचें उतर कितें? बोगसणें गो बाई. ह्या जाग्याचेर बोगसण देवान सांगलां न्हू, हांवें तुमचो मोग केला, तसो तुमी एकामेकाचो करात. जर बोगसणें दिना जाल्यार त्या मनशाक मोग आहा? मोग ना म्हणटो बोगसणें ना, बोगसणें ना म्हणटो तुका पिकवणी ना. मागीर आमी शीण कोत्तात, कितल्या रितीराक गेलीं, कितल्या मागण्यांक गेलीं, कितलें कितें केलें, कांय जायना. देवान देखून म्हाका सांडलां म्हणटा काय म्हणना? म्हणटाय. पूण देवान आमकां सांडूंक ना, आमी देवाक सोडून गेल्या. कोण गेल्या? आमी देवाक, हांव देवाक सोडून गेलां. आनी ताका लागून देवाची ओळख म्हाका मेळना. हांव काळोखान आसा आनी काळोखान उजवाडाक आनी सोर जायना. हांव काळोखाक रावलां. काळोख उजवाडान वचोंक जायना, तो भिता. पूण उजवाड काळोखान येवंक जाता जेन्ना तूं स्विकार करता जाल्यार हांव. आनी काय सांगलां इसायास प्रवादी 59:24 वड 13 हें दाखयता आमच्या जिविताच्या पातकाचो काळोख कितें पळय तो. आमी देवाक खंय फाट केल्या ती. सोरेस्पोराचेर आमी कॉल पोल्याव. पुरो आनीक फावटी सगळीं म्हणत. सोरेस्पोराचेर आमी कॉल पोल्याव, ताका सांडूंक गेल्याव. आमच्या देवाक आमी फाट केली. आमचें उलोवप म्हणल्यार जबरदस्ती आनी फितुरी आमच्या काळजांत घोळयतांव फकत फोटकिरी उतरां. हींच तीं आमची पातकां. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज गॉड. म्हणून हें तर आमचे कडेन आसा जाल्यार बोगसणें आसतलें ना. आमचे मदीन कितें उलयता आमी? तुवें कितें केलां, तुवें कितें केलां, तुवें केलां, हें केलां, तें केलां, तें केलां म्हणून मतीन कितें उलयता? फोटकिरी उतरां. देवान कितें सांगलां म्हाका? तें केलां तें करून तूं बोगस तेका, तेणें कोता तें करून तूं बोगस तेका, तूं बोगस तेका. पूण म्हाज्या मनान कितें कोवता? फोटकिरी म्हण सगळें दादागिरी. तें सांगलां हांव सारको, तें सारकें न्हू, तो सारको न्हू, हांव सारको, हांव बरो. तेन्ना हांव 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 म्हटलो की ना, हांव फटवलो. देवाचें उतर तें शिकयता आमकां. आनी इतलें आमी जाणा जाता, इतलें देवाचें आमकां आसा, इतलें देवार आमी वाचता, तरूय आमी त्या उतरान आमचें जिवीत बदलना. देव सांगता जिवीत बदलात. कितें म्हणटा? जिवीत. आनी तेन्ना कितें जातलें? देवाचें राज येवचें जालें. जेन्ना हें जिवीत बदलता, देवाच्या राजान दुयेंस आहा? देवाच्या राजान उणेंपण आहा? देवाच्या राजान गरीबाय आहा? देवाच्या राजान आनी कितें काडोक आहा? आमचें जिवीत बदल आमकां देवाचें राज मेवतलें? आमकां दुयेंस आसतलें? म्हणून हें उतर आनी हें उतर आमी एकठांय करूंक जाय. तें उतर हांवें चोवंक जाय. हांवें म्हाजी चवकशी करूंक जाय. म्हाजी चवकशी कोण लोक करतलो? म्हाजी चवकशी खंय आसा? म्हाजे जिबेच्यान वय म्हणा तें ना म्हणूंक जाता. हांव ना तें चूक केल्यार हांव बक्षिता म्हणूंक जाता. आमी दोतोराचेर वयता? दोतोर पयलें कितें तपासता? हात तपासता पयलें?
सगळे खूंय आहा त्याच्या उतर ते सांगता न्हू दोतोरा खबर दोनी वचूच ना तूं उलयता कितें पळय तेर कवता दोतोर देखून शिकला ते पूण आमी शिकोना सांगोना पळय काय ना मागीर बरी समजता कित्याक मागीर जायते वेळ काडला मागीर जायते फावटी दोतोराचेर पावले आसतले घडये आनी जायते फावटी जीप दाखयले आसतले दोतोराक आतां दोतोराक दाखोवपाची गरज ना आतां देवाच्या उदलो जीप दोतोराक दाखोवची गरज ना जीप देवाक दिल्या Amen. Praise God. देखून म्हणून तूं कितें उलयता तेजे तुका जिवीत म्हाका जिवीत उलोवंक जाय जिवीत मेळटलें म्हाका दोतोराचें वचोंक नाका दोतोराक जीप दाखोवपाक नाका सगळ्यांक जेवण धाकटो सांदो स्पेशल सांदो तो आमी सांबाळूंक जाय तो नितळ दवरूंक जाय आमी तो कितें करतात लोवयतात आनी देव सांगता म्हज्या उतरा वरवीं तुमकां हांवें नितळ केल्यात देवान आपल्या जिबेन आमकां उतर दिलां आमच्या जिबेर घालूंक आमच्या जिबेन तें उलोवंक आनी त्या जिबेंतल्यान आमी उलयता आमच्या आख्खें जिवीत नितळ जाता Amen. Praise God. प्रेज द लॉर्ड Praise God. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. थँक्यू जिजस Thank you, Jesus. आतां आमी पोतून जायते पयस पावली पोतून पयलेंच वाजलेलें थिंगा या John 15:3. जेजून ताका पोर्तिपाल केलो खरेंच खरें हांव तुमकां सांगतां नव्यान जल्मल्या बगर कोणाच्यान देवाचें राज पळोवंक जायना पयलें सान वाच पयलें कितें वाजलेलें जेजून ना तें न्हू पयलें कितें वाजलेलें पयलें वॉज आयजाया 59:30 हें आयजायाचें ना हांव पयलें सुरवात केल्या पळय तें वाच निकोदेम नांवाचो ना 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 तें न्हू लोक 6:38 ओके दियात आं दियात नाच पोतून दिया लूक 6:38 दियात आनी तुमकां दियात आनी तुमकां देव दितलो इतलेंच वाचलां आमी आनी हिंगासान मागीर आमी मुखार गेलेत वयता 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 मागीर तुमी जाणात एक रस्तो चुकलो जाल्यार मागीर दुसऱ्या रस्त्यान पावतात पण आमी चुकोंक ना आमी त्या उतरा वयल्यान खंय कितें आसा तें घेयलां आनी आतां पोत्तून हांव हिंगा येयलां कित्याक आमकां वेळ म्हाका आमकां चड आसना तितल्या वेळान काबार जाता ताका लागून दियात आनी तुमकां देव दितलो आतां कितें दियात आमी शिकल्या हिंगा शिकल्या तुमी काय ना कितें दिवपाक जाय कितें दिवपाक जाय मोग सो देव मोग आमी देव दुसऱ्याक देव संवसाराक जेजू दियात थिंगासान आमी आतां हो जेजू दिवंक कसो जाता तो निमाणो उतर हो निमाणें उतर आमचें जीब जिबे विणे आमच्यांनी जेजू दिवंक जायना मोग कोत्तलो जाल्यार आमचें तोंड उजार जावंक जाय वय ना हय म्हळ्यार दियात तुमकां देव दितलो मागीर ते फुडें वच आतां बरें चिकार माप बरें चिकार माप दामून चेपून दामून चेपून हालोवन हालोवन आनी ओतोसोर वतोसोर सुयेन बोल्लोलें देव तुमचे उंटींत घालतलो कितें तें मोग बरें कितें शिकार कितें आनी देव कितें दितलो आमकां आमचे उंटयेन कितें घालूंक सोदता देव बरें तें आमचे बाबा जाणा तुमी हय जाणा हय मातशी दोन उतरां म्हणया म्हणत आमच्या बापा सोर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं पुरो आमी मागतात कोणाचें राज मागलां देवाचें राज देवाचें राज बरें ओय
देवाच्याच बरें हय देवाच्याच बोल्लेलें आसा हय चिकार आसा चिकार उणें आहा देवाच्या राजान ना तुमचे उटयेन घालतलो आमकां सगल्यांक बरें जाय काय वायट जाय बरें तें जाय आमकां सरकार वचोंक जाय सगल्यांक आं? वचोंक जाय ओके येस केन्ना वयतली ह्या संवसारांतूच आसतनाच ते आमी बदलप वचोंक जाय म्हणटा ते हांगाच आमी सरकार आसात हय ताच्या आमी सरकार आसात पूण आमी नोको स्वर्ग खूंय आहा तो आमी नोको स्वर्ग खूंय आहा तो स्वर्ग खूंय आसा हेवन इज इन माय हार्ट स्वर्ग म्हजी खुशालकाय सदांच खुशाल रावात नव्यान सांगता खुशाल रावात जे खुशालकायेन आमी आसा मोगान आमी आसतात वय काय ना मोग देव देव खूंय आसा सरकार आसा तुमच्या कडच्यान देवा तुमच्या कडच्यान जेन्ना स्वर्गाचें देणें आसा मोगाचें देणें आसा तो मोग देवाचें देणें तें तुका आनी म्हाका मेवलां त्या मोगाक लागून आयज म्हजें जिवीतूच बदललां हांव तेन्ना सरकार आसा हांव खंय आसा जर हांव दुयेंस आसा जाल्यार खंय आसा संवसारान आसा उणें म्हणून जेता जाल्यार खंय आसा संवसारान आसा गुलामपणान आसा खंय आसा ताका लागून जेजू स्वर्ग सोडून संवसारांत आयलो जेजू खंय येयलो जेजूचें जिवीत कितें कश्टाचें जिवीत अडवळ्यांचें जिवीत दुखाचें जिवीत रडण्याचें जिवीत निमाणें कोणाचें जिवीत तें तुजें आनी म्हाजें तुजें आनी म्हाजें हें जिवीत काडून जेजून आमचें घेतलें आनी त्या कुर्साचेर किडायलें खंय किडायलें आनी म्हटलें बापा तांकां आनी आपलें जिवीत काडून आमकां दिलें आयज आमी जियेता जाल्यार संवसारांत आहा जाल्यार आमी कशीं आसात जेजूच्या जिवितान आसात जेजूक जरी आमी जेजूक वळखता जाल्यार आनी जेजूक आमी अनुभवला जाल्यार आयज आमी दर एकलो मनीस जेजू एक जेजू आसलोलो एक बी आसलोलें तें बी रोयलें तें झाड जालें आतां त्या झाडाचीं फळां कोण आतां जेजूचीं फळां जाल्यार आमी गोड काय आंबट आसूंक जाय कितलीं जाणां गोड आसात आनी कितलीं आंबट आसात पळयात आमी तीं फळां खरीं जेजूचीं फळां काय बेश्टीं तोंडान हें आमच्या बापाचें मागणें देवाचें राज मागतात देवाच्या राजाचो दोनी अधिकारी जेजू संवसाराचें राज आमी आमचें जिवीत जेजून काडून घेतलें आप खुशेन आनी तें कुर्सार किडायलें आनी आप खुशेन आपलें राज आमकां दिलें आमी अणभवलां अनुभवलां काय तें राज आमी तें राज स्विकार केलां काय आयज पासून आनी तें राज कितें म्हणटा तुजी खुशी स्वर्गार जाता ती कोण हा संवसारांत जाता आमी आसात आमी संवसारांत आसतनाच देवाच्या राज्यांत जिवप खुशी देवाची देखून देवान आपल्या पुताक संवसारांत धाडला आमी तेका अनुभवूंक आमी तेजें काम करूंक ही देवाची येवजण हें भागवंत पावलो एफेसकारांक बरोवन 2:20 वडीन सांगता वाचत आमी कोण ती दाखयता हिंगा आमी देवाची रोचना आमी कोण देवाची रोचना जाणात तुमी आमी कोण ती कळटा आमकां हिंगा मागीर आपणे आदी
फुडेंच तयार केल्ल्यो बऱ्यो कोरण्यो करून आमी जिवचे खातीर देवान आमकां रोचल्यांत. पयशे करूंक रचूंक नाका बाय, पयशे करूंक रचूंक ना देवान आमकां. बाट घेवंक, बाटाक शीम घालूंक, म्हाका भुरग्यांक दवरूंक जाय, झगडोंक देवान कित्याक रचलें आमकां? कित्याक रचलें बाय? बाटा बेसाक झगडोंक, पयशे करूंक, मारामारी. आमी कोण देवाची? रोचना मागीर कित्याक रोचलें ताणें आमकां? बऱ्यो कन्या खातीर. कसल्यो बऱ्यो कन्या त्यो? मोगाच्यो कोण शिकयतालो बऱ्यो कन्या करूंक? ताच्यो. तिका बरयलां मुगो. आपणें कितें केलां तें कोणें केलां? जेजून. देवान कितें केलां तें आमकां जेजू वरवीं दाखयलां. आनी ताणें तीच आमकां सांगून दाखयलां की आमी वाचलां. 13-20 आनीक 33 वडीन तेच्या पयलीं सांगलां, हांव एक नवी आज्ञा तुमकां दितां. हांवें तुमचो मोग केला सो एकामेकाचो मोग करात. ही आज्ञा आमकां दिल्या. ही बरी कन्नी करूंक आमकां ताणें दिल्या. कसली कन्नी? मोगाची कन्नी. कित्याक देव मोगान आमकां रचल्या आनी ह्या मोगान जिवंक ही एक नवी आज्ञा ताणें आमकां दिल्या. आहा काय आमकां ती आज्ञा? उगडास करता काय आमी त्या आज्ञेचो? आमी केन्नाय भुरग्यांक शिकयता, इस्कॉलाक घालता, वय काय ना? अभ्यास जाता तेजो कांय विचारिना. अभ्यास जाता कांय विचारिना. त्या भुरग्यांक आमी अभ्यास शिकयता. आमकां अभ्यास आहा काय ना? आमी अभ्यास केला काय कोण विचारतलो आमकां? कोण ना, देव आहा. आमी आमकां विचारूंक जाय. देवान आमकां रचल्यांत. आपणें कितें केलां तें करूंक हांवें म्हाका विचारूंक जाय. सकाळीं उठोन हांवें तें पयलें सद्याक हांवें कितें करूंक जाय? देवान कितें केलां पळय तें बरी कन्नी. म्हाजी बरी कन्नी कितें? सगळ्यांच्यान बरी कन्नी कितें सांगात? ही म्हण बरी सांगता केन्ना पूण आयज सांगू बाय, कोणाचो कोत्तलें? हांव बायलेचो मोग कोत्ताच. बरी कन्नी मोग करात खुर्साचो. सगळ्यांच्यान बरी कन्नी त्या खुर्साक हेंग मारात. त्या खुर्सा वरवीं जेजून आख्खो संवसार सोडयलो. बरी कन्नी केली जेजून. त्या खुर्सा वरवीं आख्खो संवसार सोडयलो. जी कोण आमी क्रिस्तांव मनशां आसात, जी कोण आमी हें कितें म्हणटा तें आमचें कोरेजमस सुरवात करता आनी मागीर व्यासागरीक भोंवतात. शुक्राराक इगोर्जेन व्यासागरीक वयतात, वय काय ना? कितें म्हणटा तिंगा तुमी? व्यासागरीक कितें करता? सुरवात करता आसतना आतां तें येतालें कोरे तेन्ना कळटा रे बाबा थंय कोणा उगड आसा. खुर्साची वाट म्हूण सुरवात कशी करता गो बाय? आं अशीच करता आनी तोंडान कांयच म्हणना. हय म्हाज्या भयणांनी आतां सान तरी उगडास करत. हांव शिकयतां. तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलो सगलो संवसार. संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर. आतां येतलो सोडवण करूंक? ताका लागून आमी देवाची रचना. कित्याक ताणें रचलां? आपणें आदीं कितें केलां पयलीं तें करूंक आमी शिकोवंक. ताणें त्या खुर्सार मरोन आमची सुटका केली जाल्यार ताणें कश्ट सोंसले. आयज आमच्या जिवितान कश्ट जाता तेन्ना आमी कित्याक पडोन वयता? आमी कित्याक झगडीं करता? म्हणून आमी देवातान पयस वयता. जसो इसायास प्रवादी सांगता,
आमी देवातान पयस केली, आमच्या देवाक आमी फाट केली, आमचें उलोवप फितुरी दादागिरी जबरदस्ती, आनीच आमची चूक. आयज ती चूक आमकां भोगसतली जाल्यार आमकां सदांच खुर्साक हेंग मारूंक गरज आसा. कोणाक? खुर्साक उगडास करूंक. जेजू त्या खुर्सा वरवीं तुवें सगळो संवसार सोडयलो. आयच्या दिसाक हांव ह्या खुर्साचेर नदर मारतां. तुजें काकूत हांव अनुभवतां. तुजे काकुतीन तुवें म्हाका सोडयला. त्या खुर्साचेर रावन पयली बसवणी जेजून कितें उसारलेलें कितें म्हटलेलें? बापा तांकां काकूत करूं ना ताणें आमची, काकूत मागोवं ना ताणें. ही पयलें उतर. आनी हितूंतल्यान पिकोवणी हांवें देखून कितें सांगलें तो म्हाका कितें सांगलें? बोगसणें ना, पिकोवणी ना. बोगसणें ना, पिकोवणी ना. पयली नदर आमची त्या खुर्साचेर, आमच्या जिविताचेर, आनी त्या खुर्सा वरवीं म्हाका सोडवण मेळ्ळ्या. सगलीं बरेपणां हांव अनुभवतां जाल्यार त्या खुर्सा वरवीं जेजून म्हजी काकूत केली. देखून ताणें म्हटलें थिंगासोर, आमी सगलीं देवाची रोचना. कित्याक देवान आमकां रोचल्या? आपणें कितें बरें केलां. कितें बरें केलां? बापा तांकां तें बऱ्यो कन्यो आमी करूंक, एकामेकाक भोगसूंक, तें जिवीत आमी जिवूंक. पयलें उतर. दुसरें उतर कितें म्हटलो? आयजूच तूं म्हज्या सांगाताक सांग वैगुणांत आसतलो, म्हळ्यार स्वर्गार आसतलो. जरी तर हांव तर बोगसणें दितां, हांव तर बोगसण देवा कडेन मागतां, आनी हांव तर बोगसण त्या देवान सांगलां हांवें केलां तें तूं कर, आनी हांव तर करूंक म्हाजो आसा, म्हाजी चूक हांव वडकोन घेतां, जाल्यार बागेन जिवा हांव सांगतां, जिवांचो शिव पयली चीट, पयलो आबिसोर नोई ओड. वाच. पयली चीट. ओरोंबाक ना 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 1 जॉन पयली चीट. पयली चीट, पयलो आबिसोर, आठी नोई ओड. पूण आमचीं पातकां आमी वडकोन घेतलीं जाल्यार देव आमचीं पातकां बोगशिता. प्रेज गॉड. आनी सगल्या खोटेपणांतलीं आमकां नितळ करता. आर्गां जेजू पुरो. जरी तर आमकां बरेपण खोटेपणांतली भायर सरोंक जायी जाल्यार आमची चूक वळखोंक जायी. कोणें म्हाजेर चूक केल्या, म्हाजी नदर तेजेर आसता, ती हांवें काडूंक जायी आनी हांवें ताका बोगसण दिवंक जायी. तेन्ना म्हाजे चुकींतलो हांव भायर पडटां. आनी हें खंय शिकयता जाणा तुमी? की तूं आमच्या म्हटलें आमी न्हू, देवाचें राज मागलां. आनी देवाचें राज कित्याक आमकां मेळूना? हो दिसपटो ग्रास म्हणत. आमचो दिसपटो ग्रास म्हणत. भियोन म्हणनाकात, मातशें सुसेगाद मायकार म्हण, मातशें व्हडल्यान पळोवया. मायकार म्हण, मायकार म्हण गो बाय. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी, आनी आमचेर चुकलोल्यांक बोगशिताव, तशींच आमचीं पातकां बोगोस. पुरो 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 पुरो. आतां कळ्ळां तुमकां कितें करता म्हणा तुमी? आमचे चुकलेल्यांक, आमचे चुकलेल्यांक तशींच ना जाल्यार कोणें सांगलां हें? तुवें तोच्या तोंडान म्हटलां मुगो. तुवें सांगलां आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी, आयचें बरेंपण म्हाका दी म्हटलां काय ना? आनी तुका तुवें बांदून घातलां. हें तुवें बांदलां, हांवें बांदलां, तें देवान देखून सोडूंक जायना जो पर्यंत आमी सोडयल्या शिवाय. तुज्याच तोंडान तूं कितें उलयताय ताजे वयल्यान तुका जिवीत आसा. तो तें जिवीत उलयलां काय मरण उलयलां जाल्यार तें तुवें उगडकोंक जाय. हांव कितें उलयतां म्हाज्या तोंडान.
आनी माथ्याच्या शिवर्तमान जेजू शिकयता तुज्याच उतरा वरवीं तूं प्रमाणीक म्हूण कवतलें, तुज्याच उतरा वरवीं तूं अप्रमाणीक म्हूण कवतली. तर आयज आमी आमचेर चुकलेल्यांक बोगशिता तशीं आमचीं पातकां बोगूस म्हणटा, पूण माकोडेन चुकलेल्याक बोगसूंक जायना. म्हाजें पातक बोगसतलें? देव बोगशितलो? देव विचारतलो बाबा तुवें कितें मागलां? देव कांय बदलना, देवाक सांगत नाका. देवाक कांय नाका, गिफ्ट बी कांय नाका, जावो नाका. देवाक तूं जाय, तुजो आत्मो जावो, म्हाजो आत्मो जावो. तर आत्मो म्हाजो कितें? म्हजो आवाज, म्हजें उतर. ह्या उतरान वाखाणणीच भायर सरता, कितें म्हजें भायर सरता, हें देवाक जाय. आनी हांवें देवाक बरें मोगान आनी उडविकेन सांगता, हांव म्हजेर चुकलेल्याक बोगशितां. देव खुशी काय दुखी? खुशी. आनी आतां हांव चुकलेल्याक बोगशिना. तेणें चूक केल्या, हांव कितें सांगता? तेणें चूक केल्या ताका बोगसणें मागोवन दी, हांव बोगशितां. पूण हांवें चूक केली कशी? हांव चुकलेल्यांक बोगशितां. पयली चूक कोणें हांवें काय केली काय तेणें केली? पयली हांवें केली. म्हाज्या तोंडान उचलना, हांव चुकलेल्याक बोगशितां. आनी हांव चुकलेल्याक बोगशिना तेन्ना कितें जातलें? म्हाज्याच उतरांतल्यान, म्हाज्याच कन्यांतल्यान म्हाजेर फरमण पडटलें. देव म्हाका विचारतलो बाबा तुवें कितें म्हटलां तें सांग पळोवया, म्हूण पळोवया, कितें मागलां दाखय पळोवया म्हाका. हांव चुकलेल्याक बोगशितां. बोगशिला? ना. तुका कोण दितलो बोगसणें? कशें मेवतलें? ताकाच लागून बोगसणें जावन आसा देवी वखद. जे आमच्या जिवितान आमी हांवें पातक करूंक ना, तुवें पातक करूंक ना म्हणी, हांवें पातक केलो, पूण तुवें म्हाका बोगसूंक ना. तुज्या जिवितान टेन्शन येयलां आनी त्या टेन्शनाक लागून तूं म्हाका बोगशिना. हांव सुसेगाद भोंवता. पूण तुज्या जिवितान तूं कश्टवता, वळवळटा, आनी कितें जाता, वगत जाल्यार तकलेनूय सारकें जायना, खूंय गेल्यार दुयेंस मेवना, दोतोराक गेल्यार दुयेंस ना, आनी खूंय गेल्यार आनी कांय ना. दोतोर म्हणटा कांय जायना, चिंता. तें कितें चिंता? चिंतना सांगोंक जायना. चिंतना दुसऱ्याक सांगोंक जायना. दुकान पडटा, लॉजेक पडटा, आनी कितें जाता. तरी चिंतना देवाक सांगो, देवान सांगलां तें उतर पाडीत जाल्यार ती चिंतना उडोवन वयता. त्या चुकलेल्याक तर बोगशिता हांव जाल्यार म्हाजी पातकां बोगसलीं, म्हाज्यो चुकी बोगसल्यो. म्हाका पयलें म्हाजें पडोवंक जाय काय पयलें तुजें पडोवंक जाय? पयलें म्हाजें पडोवंक जाय. पयलो हांव नितळ जावंक जाय. हांव नितळ आहा, हांव वायट जाणा जाल्यार म्हाज्यान दुसऱ्याक वायट दाखोवंक जाता. तर हांवूच कुड्डो दुसऱ्या कुड्ड्याक म्हाज्यान व्हरोंक जातलें? सो ताका लागून हें आमच्या बापाच्या मागण्याक भरपूर म्हत्व आसा. हें जेजून आमकां मागणें शिकयलां. आनी थिंगासर पयलीं उतरां बरयल्या. माथ्याच्या शिवर्तमान 9 वडीन 26 9 वडीन तें बरयलां. ह्या पोरी मागणें कोरात. कितें म्हटलां? कोरात. कोरात आनी मुणात वेगळें कांय ना. कोरात आनी मुणात वेगळें कांय ना. वेगळें. मुणोंक सोंपें, मुणोंक रेसिपी दिवप. चिकन करपाक मसाला रेसिपी आतां करूंक जाय काय ना? आतां कोण जावं काय ना? मातशें नियन बरें जाय काय ना? इल्लें उदक चड पडलें, उदक घालून उदक घायलें, मातशें इल्लें चड पडलें काय ना, घाल तें उकड तें सगळो ते मसाल्याचो टेस्ट खंय गेलो? उदकान गेलो. चिकन बरें जातलें? रेसिपी घेतल्या, चिकनूय करूंक जाणा, पूण टेस्ट ना. तेच भाशेन आमच्या बाबा जेजून शिकयलां. कोरात म्हूण सांगलां, पूण आमी सगळीं हुशार म्हणपाक, फण्ण मारपाक. कितें म्हणटाले तेका? 2 cooks spoil the soups.
होय व ना? जेजून शिकयलां हांवें म्हटलां, पूण सांगलां तशें करूंक ना. तेणें कर म्हूण सांगलां. आमी चूक कोणाची कोत्ता मागीर? जेजूची. जेजून सांगलां कर म्हूण हांवें केलां. कितें केलां? म्हटलां. तेच केला? होय. अवजप केला? होय. सतमंत म्हटल्यार? होय. पूण तितूंतलें जें गरजेचें हांव कितें करूंक जाय तें केलां? सतमंतां देवाक. सतमंत लागाय देवाक हांवें देव कोण तोडको लागाय? सतमंत म्हळ्यार कितें? सतमंत म्हणल्यार कितें? कसो मानून घेवप म्हाका शिकय. मानून घेवप म्हणल्यार तेजो कितें जालें तेका हें आहा न्हू. आमी एक्शनान करप. कितें सांगलां तें आमी करून दाखोवप. सतमंतान देवाक, सर्वेश्वर बापाक देव कसो, देव कोण आनी कसो तो देव, तेजें कार्य कितें, म्हाज्या जिवितांत ताणें कितें केलां तें एक्शन हांवें दाखोवंक जाय. उदाहरण दितां. हांवें तुमकां सांगलें हांव फाल्यां येतां. हांवें कितें केलें तुमकां? फाल्यां येता म्हण हांवें कितें दिलें तुमकां आतां? बोरवोसो दिला. हांवें तुमकां बोरवोसो दिला. आनी हांवें फाल्यां येवंक ना. म्हाका काम पडल्यान हांव रावलों. म्हाका काम पडलें आनी हांव रावलों. तुमी भावार्थ दवरता म्हाजेर? स्वता म्हणटली म्हाका? तेणें येता तो आनी फाल्यां येता कितें कोण हाडटी पडटा तशें सांगलो तेणें येता म्हणून येवंक ना तो. म्हणचें ना? हां. स्वता मानप म्हणल्यार कितें? जें कितें सांगलां तें तुमकां मेळ्ळां, बोरवोसो दिला आनी त्या बोरवोसो तुमकां तर केला जाल्यार ताका म्हणटा तुमी स्वता मानता. एक्शन इन कॉरस्पॉन्डन्स बरे भाशेन म्हणजे इंग्लिशीन म्हाका तें कळना पूण आयकोन हांव शिकलां पूण म्हाका सांगोकूय मातशें लज आनी भिरांत दिसता. कित्याक पोत्तून तितूंतलें कितें घालतलो जाल्यार तो मागीर सूप करपाक नो आयडिया. तो सूप करूंक म्हाका जायना. हांव कूक न्हू तेजो इंग्लिशीचो. आतां कोंकणीन जाल्यार हांव मातशें कितें करून मीठ बीठ घालून इल्लें मातशें रुचाडूंक जाता. थँक्यू जिजस. हालेलुया. हालेलुया. आर्गां जेजूक. आनी हाका लागून म्हटलां दियात तुमकां देव दितलो. तर कितें दिवंक शिकोवंक जाय आमी? मोग. आनी मोग कसो दिवंक जाता? आमच्या उतरांनी, आमच्या कोन्यांनी. कशें देवान कितें केलां तेणें दाखयलां तो मोग आमी. देवान सांगलां हांवें केलां तें तुमी करात. हांव पोतो रिविजन कोत्ता, उगडास कोत्ता जें कितें केलां पळय थिंगां. हांवें तुमचो मोग केला. आनी कसो मोग केला? आपूण देव जावन, आपूण गुरू सोमी जावन तेणें आमची सेवा चाकरी केल्या. कितें केलां? आमच्या तेणें तिका दाखयलां पांये धुल्या म्हणून. आनी आमच्या हितून धर्मीक दाखयता थिंगासर पांय वडील. पूण हे पांये धुवप कितें? आमी सेवा करप एकामेकाची. ताका म्हणटा एकामेकाचो मोग. ह्या मोगान तेणें आमकां जिवंक ही एक आज्ञा दिल्या. नवी आज्ञा. हांव तुमकां एक नवी आज्ञा दितां. आनी नवी आज्ञा मोगाची आज्ञा. कसली आज्ञा? मोगाची आज्ञा. जाता काय आमकोणेन मोगान जिवंक? तोंडान सांगोंक जाता पळय न्ही. तोंडान सांगोंक, तोंडान मोग करूंक आय लव यू. पूण पयलें कोन्यांनी करूंक जाय आमी. जितलें तोंडान आमी म्हणटा तें आमच्या कोन्यांनी आमी संवय करूंक जाय. आंकोर आसतना बरो जाता आनी संवय बरी कोत्ता. पूण ती संवय कोत्तना एक दुसरें विसरता. तें सांडून येता आय लव यूक मेळोंक. तेच भशेन देवाच्या राज्यानूय भितर सरता तेन्ना पयलें बरें बरें दिसता आमी कोत्ता. पूण देवाच्या राज्यांत जितलें कोत्ता कोत्ता तितलें आनीक आनीक उमेद येता. संवसारीक राज्यान जें कोत्ता कोत्ता मागीर उबगूण येता. गो बायलां जाणटी जाता जाता
एकामेकाची बुगूण येता, एकामेकाचो राग येता, एकामेकाचें समजूंक जायना. पूण पयलीं भुरगीं आसतना येस डार्लिंग नो डार्लिंग, स्वीट हार्ट आनी मागीर कितें म्हणटा शॉर्टकट. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आतां हांवूच नोका कितें उलयलें पळय तें. कितें बाय हाडिल्लीं उतरां हालोलीं, कितें आयकलोलीं कानान, ती म्हज्या मनांत आहा, काड जावना. कानांतलीं उतरां मनान गेल्या, मनांतलीं उतरां तोंडांतल्यान भायर सरल्या. आतां पोत्तून मातशें वचून विचारीत जाल्यार हांव नोको, आय डोंट नो. कोंकणी भाशेन म्हाजी आयदोण धुवपाक गेलोलो. प्रेज गॉड, हालेलुया. कोणाक कसलें दुयेंस आसा, कोणाक दूख आसा, कोणाक त्रास आसा, कसले कोणाच्या व्हडल्यान मातशें कितें उलपता अशें म्हाका दिश्टी पडटा. कोण आसा कोणाच्या व्हडल्यान उलपता? म्हाजेर सोडनाका, आतांच सांगात. हांव पेकोवणी करिना, म्हाका दिश्टी पडटा हांव ती सांगता. त्या कुर्साचेर पेकोवणी जाता. बाय कितें जाता तुका? पोटान दुखता. आनी व्हडल्यान कांय ना. प्रेज गॉड. आनी कोण आसा? म्हाका दिश्टी पडटा कोणाच्या व्हडल्यान मातशें उलपता. थँक्यू जिजस. कितले दीस जाले पोटान दुखता? 2 म्हयने जाले. कांय ना, थोडे 2 म्हयने कांय ना, 2 वर्सां कांय जावंक ना. थँक्यू जिजस, हालेलुया. आर्गांचें सूख. तुका दिसता तूं बरें जालें म्हणून? आं, स्वत म्हणटा तूं बरें जालें म्हणून स्वत म्हणटा काय जातलें म्हणटा? हांव फकाणां करना म्हणली तुजी. तुका कितें दिसता ते भाशेन घडटा. आयकता? तुवें तो फुरीस पळयला जेजूचो? जेजू फुरीस पळयला? पळयता न्हू? घरा कडेन आहा काय इगोजेन पळयला? घरा कडेन आसा. प्रेज गॉड. सदां पळयता त्या खुर्साक तूं? कितें नियाळटा? तो खुरीस कित्याक? कितें तो खुरीस? तरी म्हाका दिश्टी पडटा कोणाच्या व्हडल्यान जोवता, कोणाच्या व्हडल्यान उलपल्ले भशेन दिसता. अजुनूय दिसता म्हाका. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस, हालेलुया. त्या कुर्साचेर नदर मार, दोळे बंद कर आनी जेजूचे कुडीचेर नदर मार. त्या कुर्साचेर कूड आहा पळय ती. तुजें विजन तयार कर. ती कूड तुजी. ती जेजून ती कूड तुजी काडून घेतल्या, अनुभवल्या. थँक्यू जिजस. दोळे बंद कर, दोळे उगड नाका, दोळे बंद कर. जे दोळे मुखार इमाज येता जाल्यार पळय, ट्राय कर हाडपाची. अजून येवंक ना ती. थँक्यू जिजस. तो जेजू तुका भेंगयता. तो जेजू तुका सांगता हांव तुजो मोग करता. ही तुजी दूख हेच घडयेर त्या कुर्साचेर आसा. आनी जशें दुसरें उतर म्हटलां, आयजूच तूं म्हज्या सांगाताक वैकुंठान आसतलें. आयजूच तूं आनी एक घडयेर ह्या बरेपणान आसतलें, तो जेजू सांगता. ह्याच वेळार जेजू तुका सुटका दिता. तुजी दूख त्या कुर्साचेर नपयत जाली म्हूण जेजू म्हूण उच्चार म्हणी तोंडान, जेजू व्हडल्यान, जेजू हांव तुजो मोग करतां. हांव तुका आर्गां दितां. जेजू हांव तुजो मोग करतां. हांव तुका आर्गां दितां. जेजू हांव तुजो मोग करतां. हांव तुका आर्गां दितां. जेजू हांव तुजो मोग करतां. हांव तुका आर्गां दितां. जेजू हांव तुजो मोग करतां. हांव तुका आर्गां दितां. जेजू
हांव जो मोग कोत्ता हांव तुका आर्गां दितां हांव तुवें म्हाका सुटका दिली म्हणून हांव तुका वाखाणटां हालेलुया थँक्यू जिजस हालेलुया घे तुजी सुटका चेक कर पळय वयर काड पोट सकयल दी वय पळय दूख आहा जाल्यार ती खुर्सार गेल्या तूं कडेन ना ती दूख आहा आहा ना प्रेज गॉड थँक्यू जिजस देवाक आर्गां दी कोणें बरें केलें तुका कोणें केलें हुंया गो जेजू तुज्या भावार्थान तुज्या तोंडांतलीं उतरां भायर सरल्या त्या उतरान तुका बरें केलां तें उतर नांव जेजू तुका ब्रादरान आनी तेणें बरें करूंक ना तुज्या काळजांतल्यान तें उतर भायर सरलां तुवें तीं उतरां उलयल्यां तुवें ती भावनाय गेल्या देखून तुका सांगलां त्या कुर्साचेर नदर मार त्या कुर्सार देखून ती सुरवात करता म्हटलेलें कितें म्हटलेलें पोन्नीपात करून नमस्कार करता सोमिया तुका त्या कुर्सा वरवीं सोडयलो सगलो संवसार तर आजच्या दिसाक म्हजी सोडवणी केल्या म्हण हांव तुका आर्गां दितां वय काय ना मग त्याच कुर्सा वरवीं आयज आमकां सगल्यांक जेजून सुटका दिल्ली आसा हें आमचें पयलें मिसांव दर एका क्रिस्ती मनशाचें जो कोण देव जेजू स्वता मानता पळय ताचें क्रिस्ती म्हणल्यार कोण जो कोण जेजूक स्वता मानता सोमी आनी दोणी म्हणटा पळय तो न्हय बालतेम घेवन क्रिस्तांव जाला म्हणटा तो न्हू जो कोण जेजूचें उतर आयकता आनी स्वता मानता पाळटा पळय तो जेजूक कात ना जेजूक धर्म ना जेजूक कांय ना जेजूजान आसा मोग जेजूजान आसा एकवट त्या मोगान तुका तेणें आपणायलां आनी त्याच मोगान ताणें सांगलां नवी आज्ञा तुका दिल्या आनी तुका दाखोवन दिलां आतां हांवें तुजो मोग केला तूं तुज्या पेल्याचो कर प्रेज द लॉर्ड कशें कोत्तलें भयणी कशें कोत्तलें संवसाराक जेजू दियात तुजें बरेंपण तुजी गोवायकी तुजे दुसरे भयणीक दी जातलें दुसऱ्याक कोणाक सांगता तुज्या बरोबर आनी एकलें कोण येतलें ओडोन खूंय येतलें जेजूच्या राज्यांत जेजूक सोदूंक तुजीच भयण हो तुजोच घोव हो तुजोच पूत हो तुजीच धूव जेन्ना तूं ताका मोगानी उतरां समजावन सांगता पळय तिका कांय ना दोतोराचेर गेल्यार पयशे जाय आसले पयले सद्याक 500 रुपया एक वती काडून जावं दोतोराक दिवंक जावो दुसरो वती फॉर्माशीन व्हरूंक जावो देवाच्या राज्यान हें बरयलां देवान आयजाया 55 पयली वड वाच गो बाय पळयात आयकात बरे भशेन आयजाया 55 पयली वड वाच बस जालें बरें मोदू आं आतां एक फोटो काडून जाता म्हाज्या बरोबर प्रेज गॉड हालेलुया आयजाया 55 तान लागल्या तुमकां तान लागल्या तुमकां उदकाशी येयात उदकाशी येयात सोगली पयशे ना तुमचे लागीं तोरी येयात गंव घेवन खायात सोरो घेयात कितें सोरो घेयात हिंगा मातशी भिरांत हिंगा कितें शिकयता म्हणटलें आमी सोरो हो सोरो कसलो जाणा हो सोरो जावन आसा देवाची ओळख घेयात देवाची ओळख घेयात हो सोरो जावन आसा पवित्र आत्म्याची मागणी घेयात जसो सोरो पिवन आमी गुंवतात पळय काय ना सोरो पिल्यार आमी हालोंक लागतात लोकतात वो कितें कितें उलयतात दुसरेंच उलयतात पवित्र आत्म्याची मागणी गेल्यार तूं स्वता उलयतलो हो सोरो कसलो स्वताचो पवित्र आत्मो घेयात मागीर दूद घेयात म्हणून लायनीक रावतलो लोक सगलो पयशा विणे फुकट
फुकट घेयात. आयकला भयणी तुवें? तुमी दोगांय बातमी पळयल्यात. आकाशवाणी बातमी. हां, कितें वाचलें गो बाय? कितें वाचलें तेणें? मोठी उतरां हालेली मायका वयली आयकल्यात आनी उलयतात. काळजांत तिका बरयलेली वाच आतां. वाच वाच. हां, सगळीं आयकात. सगळीं म्हणा तान लागले आमकां. मागीर उदकाशी येयात. सोगलीं पयशे नात तुमचे लागीं तोरूय येयात. गंव घेवन खायात. सोरो घेयात. पण राव हिंगासर मातशें तुमकां हांव आनीक पडटा पळयता. सोरो म्हणल्यार समजो नाकात संवसारीक सोरो म्हणून. आनी दूद म्हणल्यार संवसाराचें म्हणून समजो नाकात. दूद जावन आसा देवाचें उतर पायचें दूद. दूद जावन आसा कितें? देवाचें उतर पायचें दूद. संवसारीक पायचें न्हू, ओत्मीक पायचें. हो सोरो जावन आसा ओत्मीक पायची माकणी. समजता तुमकां? हो सोरो जावन आसा ओत्मीक जिविताची माकणी, पवित्र आत्म्याची माकणी. सोरो घेयात. देखून म्हणटा न्हू पवित्र आत्मो घेयात. जेजून सांगलां उगड आसा तुमकां? कितें म्हटलां? पवित्र आत्मो घेयात. केन्ना सांगलां तेणें तें? जेन्ना तो जिवन जालो आनी शिसांक दिश्टी पडलो आनी शीस भिले बंद कुळांत आसले. तो भितर येयलो. वाचून पळोवया. जॉनाचो शिवर्तमान 22-26 दिसता म्हाका. जॉन सॉरी 22 ना 19. 21-22. एकोणीस वर्सान वाच पळोवया. 20-22 वर. 20-22 वर 19 वर्सान वाच. तेच सांजेर म्हूण गे सातोळ्याच्या पयल्या दिसाक शीस जमलोले आसले. थंयचीं दारां जुदेवाच्या भिरांती बंद करून दवरलोलीं. मागीर जेजू भितर सरलो आनी ताचे मोदें उबो रावलो. ताणें तांकां म्हणलें, शांती तुमकां. हें पळोवंक म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी आपली कूस दाखयली. सोम्यांक पळोवन शीस खुशाल जालें. नव्यान जेजून तांकां म्हणलें, शांती तुमकां. जसो बापान म्हाका पाठयला तसोच हांव तुमकां पाठयतां. अशें उलोवन ताणें तांचेर स्वास सोडलो आनी तांकां म्हणलें, पवित्र आत्मो घेयात. कितें म्हटलें? पवित्र आत्मो घेयात. बेश्टोच काय कितें दिलें? स्वास सोडूंक. तेच भाशेन त्या पोन्ने कोरान इजायास प्रवाद्यान म्हटलें, सोरो घेयात. हिका कितें म्हटलां? पवित्र आत्मो घेयात आनी स्वास सोडलो. पवित्र आत्मो इकतो मेवना. मेवता? पयशांनी मेवता? ना. पूण आपल्या मोगाचो स्वास ताणें सगल्यांक आपल्याक आयज आमकां तो दिता. तें आयजाया 55 पयली वर्सान तें. तितून तें एक उतर मातशें तें उतर कितें जाल्यार आमी आमचो अनुभव दुसरे भाशेन घेतले. कळ्ळें न्हू?
कितें करून घेतले देवान सांगलां मरे सोरो घे म्हणून, फुकट घे म्हणून. येते बरें सोरो फुकट मेवता ना, पूण पवित्र आत्मो फुकट मेवता. ताका लागून हें उतर घेतलां हांवें. त्या जाग्याचेर जेजून म्हटलें पवित्र आत्मो घेयात आनी सुवास सोडलो. म्हणून तो सुवास आमकां फुकट मेवता, फ्री, देवाचें देणें. आनी तें कशें मेवता? देवाच्या उतरांतल्यान मेवता, पवित्र पुस्तकांतल्यान मेवता. ते भाशेन इसायास प्रवाद्यान 15 कोरांतूय तें भासायलोलें आसा. पूण तें आतां आमकां नवें करार तो 15 सोरो आनी हो नवो सोरो, तो 15 करार हो नवो करार. पूण तितून वचत जाल्यार आमकां जायते फावटी दिसता सोरो आमच्यांनी घेवंक जाता, सोरो आमच्यांनी घेवंक जाता. आनी भाशेन चड करून आमी म्हाजे असले आहाय ते दादले वो बेबदे वो पिवपी आहाय ते म्हणटाय सोरो पिवंक जाता. वय खरोच सोरो पिवंक जाता. नवे कोरानूय सांगलां भाग्योन तिमोथाक, पूण सोरो तुवें पिवंक जावो, सोऱ्यान तुका पिवंक जायना. हांव सोरो पिवत जाल्यार हांव गोट आसतलो तेज्या परस म्हाज्यान ताका व्हरोंक जाता. पूण सोऱ्यान तर म्हाका पिवत जाल्यार तेणें म्हाका धरूंक पडना आनी हांव ते कडेन सांभोवना. समजलां? हांव सोरो पिवत जाल्यार कांय हरकत ना, कित्याक म्हाका ताकत आहा जाल्यार म्हाज्यान ताका व्हरोंक जाता. आनी म्हाका ताकत ना जाल्यार तो सोरो पिवंक जायना. पूण सोऱ्यान म्हाका पिवंक जायना. सोऱ्यान म्हाका पिवत जाल्यार म्हाजी हालत कितें? सोरोप म्हाका घांस मारता. म्हाजी हालत कितें? पिवन मारता, सकयल पडटा. ते भाशेन हो सोरो जाला एक सोरपाचें रुपणी. तेणें म्हाका घांस मारूंक जायना. जेन्ना तो सोरो हांव पिता जाल्यार हो सोरो केन्नाय जायत्या दुयेंसाक लागून आमी उजार कोत्तात. आदली आमची माय पाय जाणटी कितें कोत्ताली? थंडी जाल्यार उजो लायतालो आनी दिताली. बऱ्याक पडनासलो, पडटालो. ते भाशेन हे काळार पासून दोतोर हार्टाच्या पेशंटाक स्पेशल तो एक हप्पेक विस्की फॉर्मायता. आनी पवित्र पुस्तकांत ते सांगलां तूं जाणटो जालो जाल्यार उदकूच पिवन रावो नाका, इल्लोसो सोरोय घे. आतां हो सोरो खंयचो? पवित्र आत्मो. देवाचें उतर घे, त्या उतरान तुज्या हार्टाक पेखवणी मेवतली. ह्या सोऱ्यान मेवची ना. कित्याक म्हाज्या जिवितांत जायत्या जाणांक हार्टाच्या पेशंटांक ऑपरेशन करूंक गेलोले, एकल्याकूच ऑपरेशन करूंक गेलोलो, ताका सुटका मेवली. ऑपरेशन करून नासतना घरा धाडलो. आनी तणें कोणाक हार्टाचें आसलोलें पूण देवाचें उतर आयकून ताका हॉस्पिटलानूय पावोवंक दिवंक ना म्हणून ऑपरेशनूय करूंक व्हरोंक ना. पूण दोतोरान सांगलेलें हार्टाचें. आतां आनी एकलो कोण येयला म्हाज्या हितून जिवितांत हार्टाचो पेशंट. ताका अजून कन्सल्ट करूंक ना. ताणें म्हाका फोन केला आनी म्हाजें कन्सल्टन कांय ना. ताका सांगलां म्हाका कडेन कांय करूंक जायना, तूं कडेन जाता. आतां तें भयणीक सांगलें हांवें कांय करूंक ना. कोणें केलां? तुवें केलां. तुवें केलां. जें देवाचें उतर तुज्या तोंडान तुवें उच्चारलां तें कोण देवान उचल्लां काय तें उचल्लां? मागीर तुका पेखवणी खंयच्या कशी मेवल्या? तुज्या उतरान मेवल्या. देवाचें उतर तुवें तोंडान उचल्लां, तुजें उतर केलां, तेजेर तुजो भाव तें तुजें जिवीत बदललां. समजता? तेच भाशेन खंयचीय पेखवणी त्या खुर्सा वरवीं ज्या खुर्सार जेजून केल्या जेन्ना तीं उतरां त्या खुर्साचेर तर हांव घेता. जेजून कोश सोंसले म्हाका लागून हांव मानून घेतां आनी हांव त्या खुर्साचेर म्हणून जेजूक उरलो म्हणून हांव जेजूक तर आर्गां दितां जाल्यार म्हाजी पेखवणी त्या खुर्सा वयल्यान जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आर्गां जेजूक. पेखवणी जावपाक वो पेखवणी मेवपाक जायतो वेळ नाका. आमकां जायते कडेन आमी कितलीं रडटा, कितलीं दुकांक वयता आनी कितें म्हणटा? म्हाका बरें कर. कितें म्हणटा? म्हाका बरें कर. म्हाज्या पसत माग. थिंगा आमकां वेळ जाता. देव कितें सांगता आमकां? तुका बरें केलां.
तूं बरें जालां भावार्थान सतमान. जेन्ना हांव बरें जालां म्हणटा जेजू तुज्या गायांनी आमी ताका लागून म्हणटा म्हणटात आमी सगलीं जेजूच्या गायांनी हांव बरें जालां, जेजूच्या गायांनी हांव बरो जालां. पूण कसो बरो जाला, कित्याक बरो जाला, केन्ना बरो जाला आमी तें समजून घेयना. जेन्ना तें समजता तेच घडयेर आनी त्याच वेळार बरें जाता. केन्ना बरें जाता? जेन्ना आमी समजता तेन्ना. आमकां गरज आसा समजणेची. समजिकायेचो आत्मो आमकां जावो, पासियेंसाचो आत्मो आमकां जावो. देखून जेजून म्हणलें शांती तुमकां. कित्याक म्हटलां? शांती म्हणल्यार कितें? शांती म्हणल्यार कितें? एकामेका मदें संबंद, एकामेका मदें संबंद, एकामेका सोबें एकूट, एकामेका सोबें माया, एकामेका सोबें मोग. शांती आहा थिंगा हें जाता, वय काय ना? जे दया आहा थिंगा माया आहा, माया आहा थिंगा मोग आहा. आसा काय ना? आनी ताका म्हणटा शांती. देखून जेजून भितर सरता पयलीं सांगलें शांती तुमकां. आबूज जायनाकात, भियो नाकात, काळजीदार जायात. शांती तुमकां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. आर्गां जेजूक. थँक्यू जेजस. आनी कोणाक कितें आसा? कसलें दूख बा कितें आसा? म्हाका अजुनूय हिंगासर कोणाक दिश्टी पडटा, कोणाक आसा. कोणाक तरी आसा हिंगा. थँक्यू जेजस. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. थँक्यू जेजस. हालेलुया. आर्गां जेजूक, आर्गां जेजूक. हालेलुया. रोमकारांची चीट पयलो आविसवर. आनी ओड 16 16 ओड 16. वाच गो बाई. शुभ वर्तमानाचो म्हाका पूर्ण विश्वास आसा. कित्याक शुभ वर्तमान भावार्थ दोतोल्यांक सगल्या मनशांक थारोन दिवपी देवाची शक्ती. पयलीं जुदेवांक उपरांत ग्रीकांकूय. प्रेज गॉड. हालेलुया. शुभ वर्तमान म्हणल्यार कितें? बरी खबर. आतां बरी खबर आमकां कोणांतान मेवता? देवातान मेवता. देव बरो आनी बरो मनीस बरी खबर उलयता. शुभ वर्तमान. आतां ही बरी खबर सगळेच मानून घेता? ना. जी बरी खबर शुभ वर्तमान मानून घेतल्यांक कितें म्हणटा थिंगा? भावार्थ दोतोल्यांक मनशांक थारोन दिता. आयकात ना. शिव वर्तमानाचो म्हाका पूर्ण विश्वास आसा. पयलें उतर विश्वास. शिव वर्तमान कितें पयलें? बरी खबर. शिव वर्तमान बरी खबर. बरी खबर कित्याक म्हणटा आमी? सोयरीगत जाली बरी खबर. पळय न्हू. कोणाक पिकोवणी जाली बरी खबर. कोणाक सर्त लागली बरी खबर. संवसाराची सर्त लागली म्हणटा कित्याक बेश्टी लागली सर्त ताका? सर्त काडलेली तेणें. लागना जाल्यार
तेन्ना बरी खबर आसली ना. पूण संवसारांत दोन वस्तू आसात, पूण देवाच्या उतरान एकूच वस्त आसा. देव बरो, देवाचें उतर बरें, देवाची खबर बरी. आनी जो कोण मनीस ह्या उतराचेर पातयेता, विस्वास दवरता, कोणाचेर? देवाच्या उतराचेर, शुभ वर्तमानाचेर. हें शुभ वर्तमान विस्वास ठेवतल्यांक आसा. कित्याक शुभ वर्तमान बावार्थ दवरतल्यांक सगल्या मनशांक तारण दिवपी देवाची सुक्ती. तारण म्हणल्यार कितें? तारण म्हणल्यार कितें? सोडवण. बेकार आहा, काम मेवता. कशें मेवतलें? शुभ वर्तमान शिकोवंक जाय, देवाचें उतर शिकोवंक जाय, देवाक लागीं सरोंक जाय, देवा कडेन उलोवंक जाय, देवा कडेन उलोवंक शिकोवंक जाय. हेका शुभ वर्तमान म्हणटा. दुयेंत आसा, पिडेस्त आसा, भलायकी मेवतली. कितें करून मेवतली? देवाचें उतर उलोवंक जाय, बरी खबर उलोवंक जाय. बरी खबर कितें? बरें म्हाका कितें जाय तें उलोवंक जाय. कोणें कितें आसा तें म्हाका नाका तें उलोवंकूय नाका. पूण आमी चड कितें करतात? कोणें कितें आसा आमी तें उलयतात. आमकां जाय तें उलय. तिका म्हणटा बावार्थ तेवतल्यांक. बावार्थ म्हणल्यार कितें? जें कितें म्हाका जाय, म्हाका पेकोवणी जाय जाल्यार हांवें पेकोवणी उलोवंक जायी. म्हाका आहा ती उलोवंक नाका. समजा तुमकां तकलेक दुखता, वो तकलेक मायग्रेन आसा, जायते म्हयन्याच्या म्हयने जाले, टायम जालो त्याच टायमार ती चालू जाता किटकीट करपाक. ती म्हाका जायी नाका. पूण ती नाका पळय ती हांव कितें करता? सगळ्यांक सांगता पळय रे 3-4 जाली म्हणून आतां जातली, सोंसूंक जायना म्हाज्यान, म्हाका न्हिदोंक जाय वचून. पळय गेले फावटी येयला तेन्ना एक भयण आसली तिका, ती म्हाका सांगताली म्हाज्यान सोंसूंक जायना, म्हाका न्हिदोंक जायी. हांवें ती उतरां आयकता तेका सांगलें ती उतरां कॅन्सील करता, तूंय कॅन्सील कर, हांव न्हिदचें ना, आयज हांव हिंगा बसतलें. आनी तें म्हटलें आनी तें बसलें. आनी मागीर वाचता आसतना तें उलयता आसतना हिंगा सावन पदवी तिका गेली. उबें रावन दवरलें, उबें दवरलां तिका शेवटोन पडलें. बरें जालें. दुसरे शेवटोन गेलें. बॅग घेवन रावोंक येयलेलें. एक रात रावलें, दुसरे रातीक पावलें. प्रेज गॉड. म्हणून हेका लागून शुभ वर्तमान, बरी खबर आयकोता आनी पाळटा. तेका तारण म्हणल्यार सोडवण मेळटा. दुयेंसाक पेकोवणी मेवता. पूण त्या उतरान आमी रिगोवन रावता काय? हांव त्या उतराचेर चिटकोलां काय? हें म्हाका कडेन आसा, जण एकल्या कडेन. आनी हेका लागून म्हणटा शुभ वर्तमान बावार्थ दवरतल्यांक. सगल्यांक न्हू. कितें म्हटलां? भावार्थ दवरतल्यांक. म्हणटो भावार्थ पयलो सद्याक हांव जाणान सांगलो. भावार्थ म्हणल्यार कितें? भावार्थ म्हाका कडेन आसा तेजी गरज ना म्हाका. म्हाका कडेन ना तेजी गरज आसा. तें हांवें पळोवंक जाय म्हाका कडेन आहा म्हणून. हांवें पळोवंक जाय हांव बरो जाला म्हणून. देखून हांव म्हणटा तुज्या गायने हांव बरो जाला. हरशीं हांव दुयेंतूच आसा, म्हज्या पोटान दुखता, पूण हांव म्हणटा हांव बरो जाला, हांव बरो जाला. म्हटलां पळय तें हिंगा किल्लोन येता. हेका म्हणटा भावार्थ. आमी हें उतर सद्दां शिकता. सगलीं भाव भयणां हिंगा उबीं रावता तितलीं हे भावार्थाचेर शिकवण आसताच. भावार्थ 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 भावार्थ. आनी आतां तितलीं हिंगासर हें बी रोयता. पूण तें कितें जाणा वाटेर पडटा. तें खंय पडटा? आनी येयलो लोक सगळे ते मुड्डिता आनी वयता. तें आनी किल्लोंक पावना. ओंप्यान येयला ओपलां, म्हाज्या भयणीन ओपलां, म्हाज्या भावान ओपलां, म्हाज्या आनी कोण येयलां तेणें ओपलां, सगळे ओपीत गेले ते. पूण एकल्याच्याय तळ काळजांत येता बी काळजांत रिगोवंक ना. खंय पडलां? एक बी तें वाटेर पडलां. आनी तें वाटेर पडलें कोणें येलां जाणा तुमी? शेवण्यांनी येलां. कोणें येलां? शेवण्यांनी येलां. वो पांया पोंडाक चिड्डलां. त्या किल्लोंक दिवंक ना.
तें शेवणें कोण जाणा तुमी? त्या कितें जायें? तो चोरूंक येयला देवाचें उतर. आतां तुज्या आनी म्हज्या जिवितांतली ती पदवी चोरून काडटा तो जाणा. ताका तूं नाका, ताका हांव नाका, म्हणटा कितें जायें? बी जायें. तें कितें जायें? बी जायें. तें बी काडलें जाल्यार तो बरे भाशेन जाणा तूं आपणाचोच. तुज्या भितर आतां तें देवाचें बी किल्लोवपाचें ना. कित्याक तें बी माकोडें ना. आनी म्हाका जाय ते भाशेन सोयतान आपणाक जाय ते भाशेन आमकां भोंवडायता. आमकां दुबाव घालता, आमकां राग हाडटा, आमकां चिंतना दिता, आमकां उस्कोताय दिता, आमकां दुयेंस दिता आनी आमी हिंगा तिंगा बडकोवता, हेजेर तेजेर रागार जाता. पूण कित्याक लागून? आमचें बी चोरून कोणें येलां? सोयतानान येलां. म्हणजे आमच्या शेतान जर किल्लोवपाचें आसलें काळजांत आमच्या, तें किल्लोवंक ताणें दिवंक ना. आनी ताका लागून हें उतर म्हणटा शिव वर्तमान सगल्या मनशाक भावार्थ दोत्तल्याक. कोणाक? भावार्थ दोत्तल्याक तारण दिवपाची पदवी, सोक्ती. म्हणल्यार तारण म्हणल्यार कितें? सोडवून दिवपाची. आतां हिंगा पळय आमी कितलो लोक आहा, कितले जाण आहा हिंगा? तोडीन जाणां. इतलोच लोक आहा आमी देवाच्या राज्यान भितर सरलेलो. कितल्या लोकांनी देवाची पदवी अनुभवल्या? आनी कोणें अनुभवल्या पळय ताणें एकल्याक दोगा जाणांक घेवन येयलें जाल्यार कितलो लोक जातलो आहलो? हो जागो पावचो नासलो. पावतालो ना. पूण आमी तीच आहा. गेले पावटी येयलोली तीच आहा. ही भयण पयर फुडें बसलेली, आयजूय म्हाका ती फुडें दिश्टी पडटा. तीच मनशां दिश्टी पडटात. बरीं भोव थोडी नेवी आहा, पूण चड जाणां पोन्नी गेलीं नाच. चड जाणां येवंक ना. कित्याक काय? भावार्थ दवरला काय तेणी देवाच्या उतराचेर? शिकोवंक सोदता आशा आहा काय तांकां? आमकां सगल्यांक आस आसूंक जाय देवाचें उतर शिंगपाक. आनी जितलें आमी शिंगता जाल्यार आमी दुसऱ्याक दिता. आनी हें उतर जें आमकां हो क्रिस्तांव जिविताचो भावार्थ मेवला तें संवसाराक जेजू दियात. कोण दियात? आतां संवसाराक म्हळ्यार कितें आमी सगळे लोक एकठांय करून जेजू 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 म्हणून बोब मारीत रावतलीं? ना. पयले सद्याक म्हजो संवसार म्हजो घोराबो. कोण? म्हजो संवसार म्हजो घोराबो. म्हजी बायल, म्हजी भुरगीं, म्हजो बापूय, म्हजी आवय, म्हज्या सांगाता जाल्यार हो म्हजो घोराबो. हांवें ह्या घराब्याक जेजू दिवंक जाय. हो घराबो घेवन जेजू फाटल्यान हांवें भोंवंक जाय. वय काय ना? पूण आमी कितें जाल्यार घोव आहा जाल्यार बायल ना, बायल आहा जाल्यार भुरगीं ना. कोण तरी नाल्यार सदांच आमी येतात आसोंकूच जायी घोव बायलांची जोडी. कित्याक? हिंगा शिकल्या उपरांत दोगांकूय भासाभास करूंक मेवता. मेवता काय ना? मेवता. एकामेकाचें बोगसणें, एकामेकाचो मोग, एकामेकाची समजणी ह्या देवाच्या उतरान आसा ती आमी घेवंक जाता. आनी घरा वचोन हें शिव वर्तमान आमी ओडकूंक जाता. ह्या देवाच्या उतराक धोरम ना. ह्या देवाच्या उतरान मोग आहा आनी एकूट आहा. जाय जाणांक म्हणटात आयत घोडी हें धोरम म्हणजे क्रिस्तांवांचें म्हणटें. ना. हें देवाचें उतर मोगाचें. कसलें? मोगाचें आनी एकोटाचें. एकठावपाचें आमकां देवाक आनी आमकां. आनी ताका लागून हें उतर हिंगा सांगता पुतून आनीक पाटी वाचता. शिव वर्तमानाचो म्हाका पूर्ण विस्वास आसा. तुमकां आहा? तुमकां आहा? बऱ्यो खबरेचो विस्वास आहा जाल्यार म्हणत शिव वर्तमानाचो म्हाका पूर्ण विस्वास आसा. बरे खबरेचो म्हाका पूर्ण विस्वास आसा. कसलो विस्वास आसा? बरी खबर कितें? देवाचें उतर मोगाचें. मोग दिता. आमच्या मदें संबंद घडोवन हाडटा. जरी देवाचें उतर म्हाका विस्वास आसा जाल्यार आमच्या जिवितांत म्हज्या आनी म्हजे घरकान्नीच्या वो म्हज्या आनी म्हज्या फामिलीच्या जिवितांत एकवट घडोवन हाडटा हो विस्वास.
एकामेकाक. म्हाजे त्या फुडें कितें सांगता पळोवया. कित्याक कित्याक चिंता तुमी कित्याक पळय तें म्हणात. कित्याक नियाळ करात. कित्याक कित्याक विस्वास आहा तुका. कितें तरी तुज्या जिवितान घडलां. कितें तरी तुज्या जिवितान तुज्या काळजान मनान घडटा. कितें तरी तूं चिंता. कितें तरी तुका ना पळय तें दिश्टी पडटा. आनी कित्याक हिंगा सांगता. कित्याक शिव वर्तमान भावार दोत्तोल्यांक सगळ्या मनशांक तारण दिवपी देवाची सक्ती. उदाहरण कित्याक आतां हे भयणीन जें उतर म्हणटा तेजेर भावार्थ दवरलो. हय गो बाय दवरलो. हय आतां भावार्थ दिला तेन्ना सगळीं मनशां हिंगा लागू कोण भावार्थ दवरता पळय ती लागू जालीं. सगळीं मनशां. आनी तारण दिवपी म्हळ्यार सोडवण दिवपी देवाची पदवी ताच्या भितर वापुरली. ताका सुटका मेवली काय ना. बरें जालें मुगो. व्हडल्यान म्हूण मुगो कुशालकायेन आसता तेजें दिसता गो कुशाल म्हणून तूं. पूण मातशें उलय तेन्ना भिरांत भिरांत दिसता कशें दिसता तुका चोवपाक. प्रेज गॉड. पूण हेका हिंगा दाखोवन दिता शिव वर्तमान म्हणल्यार कितें बरी खबर. आयज त्या काजारी तुका आनी म्हाका ना सगल्यांक आसा. भावार्थ दोत्तोल्यांक जें कितें ना पूण देवान म्हाका दिलां आनी तें हूंय दिलां. तें दिलां त्या कुर्साचेर जैत जोडून दिलां. खंय दिलां आनी कितें जैत दिलां. इट इज सोपाटलें. सगळें काबार जालें. कितें काबार जालें. म्हज्या जिवितांतलो काडोक काबार जालो. म्हाजें दूख काबार जालें. म्हाजे कोश्ट काबार जाले. म्हाजें उणेपण काबार जालें. म्हाजी गरीबाई काबार जाली. म्हाजें दुयेंस पिडा काबार जाली. सोंपण खंय गेली. जेजून त्या कुर्साचेर खिळायली. जेजून त्या कुर्साचेर एका म्हणटा भावार्थ दोत्तोल्यांक जो कोण तेचेर भावार्थ दवरता त्या कुर्सार जेजून सोंपाडलें म्हणून आनी तूं तो नियाळ कोत्ता वय जेजू तें सोंपाडलें जाल्यार तुजी सक्ती तुका पदवी दिता. तुजे भितर केन्नाच वायट आनी हें पिडा दुयेंस म्हणटा तें लागचें ना. हालेलुया. तें तुका लागचें ना. हितून आमकां कसलीच भिरांत ना. भिरांती वेळें काळजीदारपणान रावूंक हांवें तुका सांगूंक ना. कोण विचारता. देव विचारता. कोणाक सांग शिकयता. जोशुआक शिकयता. भिरांती वेळें काळजीदारपणान रावूंक हांवें तुका सांगूंक ना. कित्याक जर तेज्या सांगाताक आसलो जाल्यार म्हाज्या सांगाताक ना. तुज्या सांगाताक ना. मोइजेसा सांगाताक आसलो पळय तो जोशुआच्या सांगाताक आसा. आनी जोशुआच्या सांगाताक आसलो तो आयज आमच्या सांगाताक आसा. ही उतरां आमकां नियाळपाची गरज. ही आमचें मागणें. हो आमचो भावार्थ उत्पन्न करपाक. हें बी आमच्या काळजान आमी रोवपाक. बऱ्या शेतान रोवपाक. हें शिव वर्तमान ही बरी खबर. आनी हे बरे खबरेन आमकां तारण मेळटा. जें कितें ना पळय तें आमकां आसा म्हूण हें उतर आमकां दाखयता. फकत हांवें आनी तुवें तें उतर उलोवंक जाय आनी त्या उतराचेर आमी सत मानूंक जाय. तें उतर कोणाचें. देवाचें. तो देवाच्यान जायना जाल्यार कितें आसा. देवान म्हटलें आनी जालें. देवान म्हटलें आनी जालें. आनी देवान तुका आनी म्हाका आपल्या सारक्याचो रोतला. तूंय म्हूण आनी जालें म्हणून सत मान. तूंय म्हूण आनी जालें म्हणून सत मान. तुजेन जालें. प्रेज द लॉर्ड. आमी म्हणोंकूय भिता आनी सत मानूंकूय भिता. हांव कशें म्हणूं रे बाबा दुखता थिंगाच आहा. दोतोरान आपयलां फुडल्या म्हयन्यान रिपोर्ट काडला दाखयला न्हू. फोटो काडला. फोटवाचेर दाखयलां. तें कितें आनी तें फोटवाचेर आहा न्हू. जातलें. कोणाचेर स्वत मारलां. फोटवाचेर स्वत मारलां. दोतोराचेर पाती गेला. पूण दोतोराचो दोतोर जेजू म्हणून हांव विसरलां. जेजू कोण.
दोतोराचो दोतोर. तो जेजू उत्पन्न केन्ना जालो? दोतोर केन्ना उत्पन्न जालो? अब्रामाचे सोस्तींतल्यान उत्पन्न जालो. अब्रामाक बसयलें 4:17 वडीन तो म्हणटा, खूब राष्ट्रांचो हांवें तुका बापूय केला. आनी जो देव मेल्ल्यांक जिवीत दितना तो स्वास अशें कोत्ता. आतां अब्रामाच्या परस देव व्हडलो काय अब्राम व्हडलो? राष्ट्रां व्हडलीं काय देव व्हडलो? दोतोर व्हडलो काय देव व्हडलो? सगळें तुमी जाणात. देव व्हडलो, देव व्हडलो, देव व्हडलो. पूण जेन्ना फोटो काडलो दोतोरान सांगलें तेन्ना दोतोर व्हडलो काय देव व्हडलो? हा ही फोट. दोतोर व्हडलो, रिपोर्ट हा हें होरें. रिपोर्ट हा हें होरें. पूण देवान सांगलां तें सत. खरें बदलतलें, सत बदलचें ना. देवान सांगलां म्हज्या गायन तूं बरो जाला. जर तूं तर सत मानून घेता, ताका म्हळ्यार सत मानता, सत मानून घेता जाल्यार खरें बदलता. आनी हें हांवें पळयलां. हॉस्पिटलांत बेडार न्हिदयलेलें, हार्टाचें हाल्या परवां ऑपरेशन जालें. हांव आनी म्हाका कोणें सांगलें नापोवन येयलो. हांव गेलो आनी हांव नोको, हांवें तेच कडेन सांगलें आतां तूं घरा वच, तुका ऑपरेशन करूंक पडचें ना. कित्याक देवाचें उतर मेळना. तुका घोटाय मेळ्ळें? वय वय म्हाका मेळ्ळें. जातालें जायना, मातशें त्रास जालें जायना आतां. आनी फॉरेन दुसऱ्या दिसा ताका दोतोरान डिस्चार्ज करून घरा धाडलो. म्हाका लागून न्हू, तेज्या भावार्थाक लागून. आनी एक भाव आसलो किडनीचे फातर फोडपाक, किडनीन फातर जालोले आनी तो लोकांच्या फुड्यान काम कोत्तालो. ते कोण तितले 80,000 ते कोणें मागले ऑपरेशन करपाक. आनी तो हिंदू भाव बाबडो. तेका हांवें पानाचें उदक शिजयलें, उदकाची एक बाटली भरली आनी ते कोण सांगता पळय ते कडेन दिली. ताका सांग म्हणलें, जेजू हांव तुजें रगत पिता, तुजें मांस खाता, आर्गां तुका जेजूक तुवें म्हाका सुटका दिल्या. आतां भूक लागली म्हणून कोणें कितें खाताच न्हू. तेका आनी दुसरें कांय लागोंक ना. जेजू म्हणल्यार म्हटलें जेजू, रगत म्हणल्यार म्हटलें रगत. कित्याक बरो जावंक जाय. आनी तेणें ते राती कोणें म्हटलें, तो पिलो, सगळ्यात न्हिदलो. सकाळीं उठ्ठा म्हणल्यार दूख काबार जाली. दोतोराक आतां फाल्यां ऑपरेशन पयशे भरूंक जाय. ऑपरेशन ना सांगलें म्हणून दोतोर सोडटा हॉस्पिटलांत आहलें ना. तेणें कितें सांगलें, दोतोर हांव घरा वयतां, फॅमिलीक सांगता, पयशे घेता आनी मागीर येता. तो घरा गेलो. आयज पासून हॉस्पिटलांत वचोंक ना. तेका कोणाचे कडेन काम करता थिंगाच आहा नुस्त्याच्या बोटीचेर. उणी 5-6 वर्सां जालीं. कित्याक सुटलो? देवाच्या उतरान. त्या उदकान सुटोंक ना तो. पूण तें उदक कित्याक दिलें हांवें? तेणें जेजूच्या नांवांनी रक्ताचें नांव उजार करपाक जाय म्हूण. कित्याक तुज्याच उतरान तूं प्रमाणीक म्हणून, वो तुज्याच उतरान तुका जिवीत आहा म्हणून तूं उचारूंक जाय. आनी तेणें तें उचारलें आनी ताका तें जिवीत मेळ्ळें. ताका पेगवणी मेवली. तो घरा गेलो, तेजे 80,000 सालवार जाले. जर तेजे सालवार जाले जायत म्हाज्यान तुजें जावचें ना काय? त्या शिवर्तमानाची तारणाची पदवी आमी घेयत जाल्यार, शिवर्तमान ती बरी खबर म्हणून आमी समजत जाल्यार ती बरी खबर कोणाक काय? जोड्याकल्याक म्हाका. आमी घेवपाक गरज आसा. आनी भाशेन बरें हें देणें म्हाकाच काय? शिवर्तन पुरगोट करपाक तुमकां ना? एकल्याक देखून तुमी तर उतर सांगत एक देवाचें जाल्यार तुवें जेजूक पुरगोट, तुवें जेजू दिला. तुका लागून तो एक ओत्मो सालवार जावपाचे वाटेर आसा. तुका लागून ताका इल्लेशें तरी कितें अणभवूंक मेवलां. केन्नाय म्हणटा न्हू, जेजून सांगलेलें आहा, तूं म्हजो शीस म्हण ताका एक उदकाचो पेलो दिलो जाल्यार तुका मजुरी तुजी चुकची ना दितोल्याची. ते भाशेन तुवें ताका एक उतर तर सांगलां, तेजे काळजांत एक बी उडयलां, ते एका दिसा किल्लोतल्यान ते किल्लोन झाड जाता, तेजी फळां तुका हांग मेवतलीच. जें तुवें बी रोयलां तें बी किल्लोतलें, तेका झाड जातलें आनी त्या झाडाची फळां एका दिसाक तुका हांग मेवतलीच. म्हणल्यार तेजी बरेपणां तुका आयकोंक मेवतलीच. आयज म्हाका आयकोंक मेळटा जे बी हांव उडयतां रोयतां पळय तें सगळीं झाडां किल्लो ना, थोडीं किल्लोता आनी थोडीं बरीं जाता आनी बरीं फळां जाता. तरी ओकमानीतूय जाता, थोडीं ओकमानूय कोत्तात.
समजता न्हू. जसो पावस आनी बरफ पडटा, जमनीक झाड किल्लो वता, सगळीं झाडां बरीं किल्लो वता. थोड्या जमनीचेर कांटे हेजी आनी कसलीं कसलीं झाडां किल्लो वतात. ती मागीर वत येयलें मातसो गीम जालो म्हणल्यार कितें करता ताका उजो घालून लासतात. आनी तो उजो लासल्या मागीर कितें जाणा त्या झाडाक लागून त्या जमनीकूय शिराप पडटा. ती पळय जमनीन कांट्यांची झाडां किल्लायलोलीं, ते कांटे किल्लोन काडले, ते काय लागून ती झाडांक लागून त्या जमनीकूय तेच भशेन तें देवाचें उतर आयकलां आसतना तें तर हांवें म्हाका जाय तशें बदललां आनी हांवें तो ते कांटे रोयल्या दुसऱ्याच्या काळजांत, जाल्यार त्या कांट्यांक लागून तो शिराप म्हजेरूय आसा. जो कोण आयकता आनी कोण बोलदून परगट करता पळय ताका. हे भाशेन जायत्या जिवितान घडटा आमकां. हें जायना जावपाक शिव वर्तमान म्हणटा तें बरे भाशेन आमी समजूंक हो थारोवण आमकां कशें मेवता तें जाणा जावंक आमकां गरजेचें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. आर्गां जेजूक. प्रेज यू जेजस. थँक्यू जेजस. शिव वर्तमानाचो म्हाका पूर्ण विश्वास आसा. कित्याक शिव वर्तमान भावार्थ धरतल्याक सगल्या मनशांक थारोवन दिवपी देवाची सक्ती. पयले सुवातेर जिदेवांक. कोण ते जिदेव? जिदेव कोण? देवान विचून काडलेली पोरसां. आनी ते सदांच आमी देवाची पोरसां म्हणून काडटाले, कित्याक देवान तांकां विचून काडलेली. पूण जेन्ना ते पयस पयस गेले तेन्ना देवान अनबावडती पोरजेक पासून आपणाची भुरगीं केली. आनी काय सांगता तो उपरांत जिदेवांकूय उपरांत ग्रीकांकूय म्हळ्यार अनबावडत्यांकूय. अनबावडत्यांनी देखून स्वत मानलें आनी अनबावडत्यांक देखून स्वत मानतल्याक देवान 30 खुनां दिली. कितें दिलें? 30 खुनां दिली. आनी आमकां इतिहासाच्या बुकान 10-20 वरान खबर मेवता अनबावडत्यांची. कॉर्नेल आनीक एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स 10-20 वर 10 आनीक 12-20 एका मेवता. 10 मेवता पयलीं. जेन्ना तो मागणें कोत्ता आसतना सदां 3 वरांचेरूय तो मागणें कोत्तालो आनीक गोरिबांक भीक दितालो. कितें कोत्तालो? भीक. आतां भीक दिवप म्हणल्यार भिकाऱ्यांक कितें घालप वो तुवें कोणाकूय कितें दिवप म्हणल्यार तुजी खूब पातकां बोगसता. कितें जाता? पातकां बोगसता. कित्याक हें जेजू सांगता. कोणाक सांगता? धर्मशास्त्र फारिसेवांक, गिरेस्त मनशांक. तांकां सांगता तुमी भाजी पालो, कडिपात वो आनी कितें हाडून वेजिटेबल देवाच्या राज्यान दितात, 10 वांटो म्हण दितात. पूण तुमच्यो पोटयो कुसल्यात. तुमी भीक गरिबांक दियात, भीक घालात आनी पळयात. तुमची खूब पातकां बोगसतलीं. कित्याक तुमी गरिबांक चिड्डायतात आनी गरिबांक दुखयतात आनी तो भाजी पालो वो कितें तुमी ते कडल्यान रोवन काडटात आनी ते तुमी 10 वांटो म्हणून दितात. पूण तुमी गिरेस्ताय पुजायल्यात आनी ते गिरेस्तकायेन तुमी कुसल्यात. तितूंतलें काडून तुमी 10 वांटो गरिबांक वांटात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. थँक्यू जीजस. हालेलुया. आनी तुमी पळयात म्हणटा तो जेजू सांगता थिंगा. शिकयता तांकां. हांव उडास ना तें खंयचे हेचेर आसा पळय तें सांगपाक. पूण जें कितें वाचलां पळय तें उडास करता. आनी हेच भाशेन 10 वांट्याची खबर आमकां मालाकी पुस्तकान मेवता 50 कोरांक. तेन्ना आमकां 9 कोरांन येवया. सॉरी. थँक्यू जीजस. हालेलुया. हालेलुया. रबशी रबल बशते हालेलुया. हालेलुया जीजस. थँक्यू जीजस. हालेलुया. हालेलुया जीजस. थँक्यू जीजस. हालेलुया.
Hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. सगळीं दोळे बंद करात आनी इल्लोसो एक घडीभर आमी देवाक आर्गां वाखाणी दिवया. देवाचें आयकल्लें उतर आमकां समजूंक, आमची पदवी भितरली अतिमीक पदवी वाडोवंक, आमकां जाणवाय आनी गिन्यान मेळोवंक. हालेलुया, 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 रबशीर बलाबशत हालेलुया, 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 हालेलुया. Jesus, thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Praise the Lord. उभी राहूया आणि निमाणे मागणे घेऊया. बापा तुका आर्गां दिता, वाकाणटा, निनवासता ह्या तुज्या मोगा पासत. तुज्या मोगान तुवें अपवित्र आत्मो आमकां फावो केलो आनी ह्या जाग्याचेर अपवित्र आत्मो आमच्या बराबर आमच्या सांगाताक हो वावर करता. तो आमकां अनुभवूंक मेवला. अपवित्र आत्म्या वरवीं तुजें उतर दुनिया म्हाज्या तोंडान उच्चारूंक म्हाका फावो जालें आनी म्हाज्या भाव भयणाक हें आयकूंक तुवें तांकां देणें दिलें. जशें उतर आमकां उगडास कोत्ता एफेसकारांक बरोवन 2:20-29 वडीन तो म्हणटा जें त्या उतरा वरवीं आयकतल्याक बऱ्याक आनी फायद्याक पडटा तसलीं उतरां म्हज्या तोंडान हांव उच्चारूंक. आनी दुनिया म्हाका अशें तुज्या पवित्र आत्म्यानी उतरां म्हाज्या तोंडान घातलीं, हें म्हाज्या भाव भयणाक आयकूंक मेवलीं, ताका बऱ्याक आनी फायद्याक पडोंक, ताच्या जिवितांत तो फायदो जावंक जाता तसलीं उतरां ती जावंक. ह्या उतरां वरवीं दुनिया तांच्या जिवितांत बरेंपण आनी तांच्या जिवितांत तो उजवाड उत्पन्न जावंक. जसो तुवें जेजू बासायलें, हांव संवसाराचो उजवाड म्हजो पाटलाव करता, ती काडूकान चलची ना, ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. आयच्या दिसाक तुजेंच उतर घेवन, तुजें नांव घेवन, तो उजवाड घेवन तेच्या जाग्याचेर वेतात, त्या जाग्याचेर तो उजवाड तेणी फुडें व्हरूंक. तुजें नांव आपल्या ओंडाच्या जिबेचेर घेवन तुजें नांव तेणी दुसऱ्या भाव भयणांक दिवंक आनी ह्या संवसाराक जेजू तुजी परगुटणी करूंक. जेजू तूं आमचो समी दोनी म्हणून आमी जण एकल्यांनी ओळखून आनी ती ओळख आमी दुसऱ्याक पावूंक. आयच्या दिसाक आयकलेल्या उतरां वरवीं ताच्या जिवितांत ताका ती घटाय मेळूंक, शिव वर्तमानाची ही पदवी अनुभवूंक. बरी खबर आयकल्या उपरांत तांच्या जिवितांत बरेंपण कितें अनुभवलां तें तेणी समजून घेवंक आनी तें समजल्या उपरांत ताचें जिवीत बदलूंक. जशें तुजें उतर म्हटलां, जिवीत बदलात, देवाचें राज लागीं आसा आनी ह्या राजान आमी जियेता म्हणून आमच्याच तोंडान तुवें दिल्लें राज, तुवें शिकयलेलें राज आमी उच्चारता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हें मागता हांव बापा तुज्या पुतान म्हाज्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आनी ताणें शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान आमी सगळीं उलो मारुया म्हणुया. आमच्या बापा श्री तुजें नांव पवित्र, तुजें राज आमकां येवंक, जी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता, तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताणणेन पूण दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. बापा सोर वायटांतलें आमकां निवार. आमचे पातकी जिविताचेर, आमचे चुकीचेर तुजी नदर घालिनाका बापा, पूण तुज्या पुता वरवीं जें दिलेलें उतर आमी आमच्या कानान आयकून, आमच्या मनान नियाळूंक, आमच्या काळजान तें बिरूंक, आमकां तुजी मजत तुवें केली म्हणून आमी भावार्थान स्वत मानूंक. बापा
तुजी कृपा आमकां तुवें दिल्या ती कृपे वरवीं आमी तुजो पाटलाव करूंक हें देणें आमकां दिलां म्हूण तुज्या पुता आनी आमच्या हस्बंड जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हें मागणें आमी केलां. ह्या मागण्याचेर बाबा आमी सत मानता जें कितें आमी मागलां तें आमकां दिलां आनी तीच भावार्थाची उचाळणी जे वडिलांनी आमकां शिकयल्या ती आमच्या काळजांत स्वताच तें बी रोवपाक तेंच बी ह्या वेळार हांव सादतां सांगाताक रावन सगलीं म्हणोया. सत मानता देवाक, सोर पदवेदार बापाक, स्वर्गा पितिमीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक देवाच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमियाक जो पवित्र आत्म्या वरवीं घोस संभवलो, आंकवार मरयेताय जल्मलो, पोंच फुलाता काल ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मोदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पदवेदार देवपाच्या उजव्याक बसला, थंय तान जिव्यान मेल्ल्यांची मुडसुवी करूंक तो येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भोगतांचो एकठांय, पातकाचें भोगसणें, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आनी वेळार आमी जेजून